Honorable Speaker. Rudolph Fernandez. Speaker, sir, before question asked, under Rule 49(2), Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to place the annexure A, B, C and D to start question number LAQ 006B. जे लास्ट टाइम क्वेश्चन आवर जाल्लो तिसवाडीचे डिटेल नासले हांवें सांगले नेक्स्ट डे जाता तितले बेगीन हांव प्लेस करतलो हावजान म्हणून प्लेस करता. Yes. Yeah. Speaker, sir, will the Minister for Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate. The plans the government has to resolve the same. Speaker sir, export जो हा वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता आणि एक्सपोर्टाक आमकां तेजो रिकॉर्ड ना पूण आमी तो रिकॉर्ड तेंचे कडसून मागोवन घेता आणि तसो मागोवन घेतल्या कारणान 24-25 एक्सपोर्ट वॉज 45,469 टन्स. स्पीकर सर, कितें जाता गोंयान एजंट आसता आनी ते कितें करता बोटकारांक तांकां पयशे लोनार दिता कित्याक तांकां फारीक करचें पडटा कोणाक तेंच्या मानायांक वाडपाक आनी हें बरें काम तो करता तो. मात कितें आसता तेज्या बदलेक ते कितें करता ₹1 मार्केट रेटाच्या लेस घेता ते कडल्यान नुस्तें आनी हे कितें करता मागीर एक पाट मागीर ते भायर धाडटा गोंया भायर धाडटा नुस्तें आनी जें नुस्तें गोंया भायर गेलें जाल्यार कितें जाता गोंयान नुस्तें उणें जाता आनी उणें जाल्ल्या कारणाक लागून मागीर गोंयान म्हारग जाता आनी जेन्ना गोंयान म्हारग जाता तेन्ना भायलें नुस्तें भितर येता. हें अशें जावप तेजेर कंट्रोल आसूंक जाय कित्याक सगळें नुस्तें चडशें बॉम्बे, केरला, कर्नाटका, रत्नागिरी आनी आमचे फॅक्टरीक वयता, हॉटेलांक वयता आनी आमच्या लोकांक जें जाय तांकां उणें मेवता आनी म्हारग जाता नुस्तें. ताका लागून हेजेर कंट्रोल करपाचो चड गरज आसा. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA रुडॉल्फ सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनस ते बिझनस ताका आमी कंट्रोल करूं शकना पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेंच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा ते आमी गव्हर्मेंट हेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. स्पीकर सर, कितें आसता ती सोसायटी जी आसता न्हू तांकां कंट्रोल दवरपाची चड गरज कित्याक मिनिस्टरान तांकां सांगूंक जाय कित्याक आतां तशेंच भायलें नुस्तें भितर येता न्हू आनी एक पाट प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता कम एक पाट कितें फॉर्मेलिन येता आनी कितें येता तेजेरय मातशें गरज आहा की तुवें FDAक सांगून कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय कित्याक आमी गोंयकाराची लायफ ते गोंयकार त्रासान पडप उपकारना ते पळयलां कितलेच आतां विडयेचेर गमन येता आनी हे तर आतां कंट्रोल करीत FDAक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की एक लिटमस पेपर वायता गमलें न्हू तो असो तर ओपन दरीत फार्मासीन आनी कोणीय आतां सादो आमचो गोंयकार जर आतां ते घेवंक शकता ₹30 ₹50 बाकी आनी तर अशें नुस्त्याक केन्ना लायलें न्हू जाल्यार तांकां गमता. हेजेर कितें जातलें न्हू भायले अशें नुस्तें जे प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता न्हू ते बंद जातलें तें चड आनी चड इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयकारांक लागून इम्पॉर्टंट तुवें मातशें काम करचें आनी हे एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल करचो. फॅक्टरींक वयता मायज वयता तांकां कंट्रोल दरीत न्हू तूं सोसायटीक बाय इन्स्ट्रक्शन दिता जाल्यार सगळें कंट्रोलार येतलें. ठीक आहे. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगता प्रमाणे FDA जे आहा ते एक्टिव्ह आहा फॉर्मली दे आर कन्सर्न आनी दे आर डुईंग देयर ड्युटी. आमचो विशय कसो आहा जे फिशींग एक्टिविटी जी आहा ते फिशींग केल्या उपरांत जेटीर येयल्या उपरांत थंयसून जेन्ना भायर सरलो माल तो मार्केटाक गेलो की मार्केटान वचून आमी हें करना ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा दे आर लुकींग आफ्टर दॅट. बिकॉज सर हे जेटीचेरूच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता जेटीचेरूच ट्रक येता आनी एका ट्रकान एक 9 टन 10 टन नुस्तें भायर वयता कमिशनाचेर ₹1-2 ₹3 बाय एजंट कमिशन धरता आनी भायर वयता आनी हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय. हे मातशें कंट्रोल तुवें धरूंक जाय कित्याक जाल्यार गोंयकारांक आमचें कितें जातलें नुस्तेंच तर आमचें भायर गेलें जाल्यार आमकां मागीर तें म्हारग खावचें पडटा आनी तुका नुस्तें आतां हजारांच्या वयर जालेलें आहा. हें मातशें तुवें कंट्रोल हेजेर धरचो. Speaker sir, specifically pointed
जो तुगेलो उत्तर आहा तुगेलो रिप्लाय पड चोयल्यार इज अ क्लासीक केस ऑफ ब्युरोक्रेटीक हँड वॉशिंग. तूं हात धुयता पान पुसपाचो प्रयत्न जाता. हें कित्याक म्हणटा हांव आसा you are hiding behind the technicality that exports are governed by the Union Minister of Commerce through Marine Products Export Developmental Authority. Or to get answer. It's because a significant portion of high value catch mostly goes to the export markets all across the country, out of the country. Anik to answer dil te bashi sarkarak your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false, first of all. It's because monitoring and capping is based on local availability. Available Zorito Nustia, local Lokangna. Do you have a system or would you propose to ensure ki je export jata ani Goenkarak? Poile Goenkarak made magi export jata. How kidak mudas because all Goa fishing sector pada. It seems to be operating on a model of catch here, export there. Inga catch kor and export kor. But speakers of Magadista, Goans today have to pay the price. Today Goans have to pay the price. What we are witnessing is not a market failure, but it is a policy failure. Prashna ha ki what conditions, if any, are attached to the subsidies to the Bodkaran start kelya. Tejer ki the condition are given to fishing trawlers ki and boat owners or traders ki are you willing to mandate ki a subsidized beneficiary poil Goenkarak jai ki खूप चर्चा झाली आहे नुसत्याचे बी कोण प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन आले कितें जालें बट विल गोवन्स गेट सबसिडाइज्ड फिश हे म्हाका दिसता इट्स अ पॉलिसी डिसिजन दॅट मुखेलमंत्री नीड्स टू टेक त्या इंजिनाचे दिसतू आहे ते भाजी त्या इंजिनाचेर डिपेंड करते तेंगे ज्युरिस्डिक्शन आहे ते इंजिन बरें जालें म्हणून पॉलिटिकल रिझोल्युशन जालें बरं ते बरें आहा ते काँग्रेसाने सपोर्ट केला ते उलयना तूं विरोध केला काली विरोध केला सपोर्ट केला किती उलयना का तूं न्हिदलो उठलो मातशें स्पीकर सर प्रश्न असो आहा की विल यू ब्रिंग इन सम पॉलिसी टू एज पर नाव यू कॅनॉट डू एनीथिंग सो एवरीवन गोंयकाराक शीतकोडी मोठे नुस्त्या मोठे पयले प्रश्न विचार आणि गोंयकारान बांगडे पास जावपा मेळ्ळे हे पळ मोळसो चणक वेल्ल्यो बारीक नुस्तें खाता सगळे हे पळय हांव नुस्तें खायना रे हांव शाकाहारी हांव वेजिटेरियन सारको वेजिटेरियन सोडले नुस्तें खावपाचें 2 वर्सां जालीं आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आहा प्युअर वेज इसवण मोडसो हे सगळे लॉबस्टर सुंगटां हे गोंयकाराक मेळटले खावपाक येस when you are basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it. What is the use of this when you are giving subsidies? Will you bring in a policy that Goan economy, Goenkarak हे मेळटले मो सांग तूं मातशें स्पीकर सर जसे LOP सांगत्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना पण हे फिशिंग एक्टिविटी ज्यो आहा रेडिओ क्वेश्चन बसून घेत बसून घ्या फिशिंग पॉलिसी ना मग तू हाडपाक शकता आन्सर करून मरे पॉलिसी तयार हाडप मिनिस्टर आन्सर स्पीकर सर फिशिंग एक्टिविटी ज्यो आसता तांकां एक्झॅक्ट सक्सेस गावता गावना होय प्रश्न आसता अमूक बरें जावं वीक बरें मार्केटाक जाय तसलेंय गावता म्हणून बसून घेत पूण हेज्या प्रमाणे ते बरें भायर धाडटा जावं थोडे बांगडे बिंगडे जे आसता ते मार्केटाक पूण ते म्हाज्या हिशोबान खूब सवाय गावता 4-5 वर्सां पूण सांगपाचो तुवें केज फिशिंग म्हणटा कन्सेप्ट हाडलो आनी मागीर बंद जालें थोडे जाग्यार मेन म्हणटा दॅट वॉज एन ऑल्टरनेटिव्ह टू गिव फिश एट सबसिडाइज रेट व्हेरी सिंपल तो प्रयत्न तुमी पॉलिसी हाडले विल यू ब्रिंग द पॉलिसी येस और नो विल नॉट ब्रिंग दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव गोवन्स फिश एट लेस रेट हे तूं सांग स्पीकर सर सध्या श्रावण सुरू आहा हांवूय नुस्तें खायना श्रावणात ओके बट एक गजाल खरी आसा की गोंयकाराक फिश करी रायसा शिवाय जायना नुस्तें म्हणटा तें जायत आणि ते नुस्तें जाय म्हणून ह्या हावजान प्रत्येक फावटी नुस्तें ह्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी डिस्कशन येयला फाटले फावटी तो झगडटालो की ताका सबसिडीज कित्याक दिना काय म्हणून आमी सबसिडी चालू केली दिवपाक आतां कंट्रोल हाड दिल्ल्यातून रायट आहा स्पीकर सर नुस्तें आहा तें 2 तरेन एक्सपोर्ट जाता एक डायरेक्टली फिश एक्सपोर्ट जाता एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतलें दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता आनी प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें विशेश करून गोंयांत जें खायना
ताची तितू प्रोसेस हा तितू जायत मागीर दुसरे हा फॉर्मेलिन हा जायत तेचो नाका फ्रेश फ्रेश बसून घे. जे ट्रॉलर हाडटा आतां गोंयकार कोणाय हांव उलयतां मरे. गोंयकार बोट कोणाय त्यो गोवन बोट्स डोंट डू इट आनी ते कॅनान तू टुना बिना ते नाका गोंयकार हायना ते सगळे भायले बस बस तू ते कॅन्ड टुना हायना तू आमकां फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दीस फिश एट सबसिडायज रेट बिकॉज सगळ्यात तोच उलयता दुसरे वाटेंतल्यान ते प्रोसेस करून जे एक्सपोर्ट करता हांगासर पळय न्ही तेजेरूय तोच उलयता हांव उलयना ताजेरूय बी परत म्हणजे सबसिडीच्या विशयाचेर उलयता प्रोसेस करता तेजेरूय उलयता ते स्पीकर सर एक म्हणजे नो डावट एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताचो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तू पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय हाडपाक सोदना दिसता श्री विजय सरदेसाय पॉलिसी हाडपाना आतां आमी- 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले येस बस हे बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या भितर कंट्रोल policy हाडपाक हाडटा. 6 म्हयन्यान हाडा पॉलिसी स्पीकर सर एक 2023चो कन्सल्टन्सी रिपोर्ट आहा एसोचॅम ग्रँड थॉर्टन म्हणटात ते कितें म्हणटात की गोंयांत कोल्ड चेन कॅपॅसिटी 24 फक्त युनिट आहा म्हळ्यार 92% आर इन प्रायवेट हँड्स बेसिकली कितें जालें सरकाराचो कंट्रोल कोल्ड चेनीचेर ना आयसाचेर ना आनी ताजे खातीर दे आर सेईंग दिस इज अ रिपोर्ट दॅट आय एम सायटींग दॅट दिस इज अ बॉटलनेक बिटवीन फूड प्रायसीस अँड लॉजिस्टिक्स हो इश्यू म्हणून बिकॉज जर हाजे खातीर आमी अशें एक निश्कर्श काडूंक शकता की रायझींग प्रायस ऑफ फीश इज ड्रिवन लेस बाय एक्सपोर्ट्स बट मोर बाय डिमांड फ्रॉम टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी सो हांगाचो डिमांड येता आनी कोल्ड चेन आमचे कडेन नात जे भशेन आसूंक जाय ताजे खातीर हो जाता अशें म्हणून आमी निश्कर्श करूं येता ताजे खातीर एक म्हजो प्रश्न आहा सरकार कोल्ड चेन कॅपॅसिटी वाडोवपाक कितें करता कित्याक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणटा ती फक्त 2,80,00,000 रुपया दिता फॉर बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी वीच इज इनसफिशियंट आता 6,40,00,000 तुम्ही फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर फिशरीज अँड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हो तुम्ही घेतला बी पण तो म्हाका नाका हे 2,80,00,000 फॉर अ कोल्ड चेन इज लेस सो हे तुम्ही वयल्या इंजिना कडेन करचें पडटलें दुसरें परतो इश्यू येता फॉर्मेलिनाचो आनी फूड टेस्टिंगाचो आमी एक क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ताजे सुरेश प्रभू आसतना आमी हे घालपाचो फावंडेशनूय घाल्लें ते केन्ना तुम्ही फूड टेस्टिंग करतले आनी हे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणटा ताजे प्रॉपर एडवान्स लॅब केन्ना येतले 2 प्रश्न आहा म्हणजे एक तूं कोल्ड चेनीचो आनी दुसरें इज अबाउट क्वॉलिटी कंट्रोल स्पीकर सर जे कोल्ड चेन म्हणटा पळय तो जो ते अमावंट आसा तो आमी स्टडी करून जे आमचे स्टेक होल्डर जे आहा तांकां प्रमोट करपाचो विचार करता आनी जो एक्स्ट्रा जो ह्या 2 कोटी म्हणटा तेच्या पेक्षा जास्ती मागून घेवपाचे आमी प्रयत्न करता फातोड्याच्या मार्केटान घालपाचो तेच घालपाचें पीडीएच्या हातून न्ही स्पीकर सर आमी पीडीएचो मार्केट जो आमी फातोडा बांदपाचो आहा ना पळय ना बांदपाचो आनी बांदला तो पयलीं आमी एक्झिस्टिंग मार्केटान घाले आता नव्या हातून तुम्ही मागूंक जाय तुम्ही ते वयर करूंक जाय तेन्ना सुरेश प्रभू गोंयकार आशिल्लो हो इश्यू तेन्ना गाजतालो बिकॉज सर 2 गजाली म्हणजे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हाच्या वतीन जो टेस्टिंग लॅब घालप स्पेशली फॉर द नुस्तें तपासपा खातीर ओके तो ना कित्याक that is the entry point. चेन आमच्या एक्झिस्टिंग मार्केटात ती फॅसिलिटीज ही अवेलेबल करून दिवप हो सरकाराचो प्लॅन आसा आणि त्या एक्झिस्टिंग मार्केटात आम्ही कोल्ड चेन फॅसिलिटीज एटलीस्ट ना कोल्ड चेन सामकी लांब ती तूं एक्झिस्टिंग मार्केटान करता पळय ते एक आयस मेकिंग युनिट फ्लेक्स म्हणटा ताका ती कोल्ड चेन न्ही कोल्ड चेन म्हणटा ती कितें की जें तुका नुस्तें सडनली मेळ्ळें चड मेळ्ळें कितें मेळ्ळें बारीक तुका सुंगटां मेळ्ळी सोलार तें काडून तूं आयसाक मारता आनी ते सेव करता आनी मागीर तूं बऱ्या प्रायसाक विकूंक शकता
ते जायना म्हणून ते फिश मिलाक वता ठीक आहे सर वता. गव्हर्मेंटाक issue आहा. त्याची सबसिडी आसात आणि प्रायव्हेटली कोण जो हितून इन्व्हेस्ट करूंक सोदता पळय न्ही ना प्रायव्हेट आज मेन पळय आयज म्हणटा तो कंट्रोल 92% प्रायव्हेट हँडान आहा गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना ताजेर सो तुमी ते घालूंक जाय कोल्ड चेन सरकाराची जावपाक जाय डबल इंजीन आहा जाल्यार ती हाडात तुमी वयल्यान स्कीम आसा पण हाडूंक जाय ना रे ती स्पीकर सर आम्ही मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसतलो की कोल्ड चेन सिस्टम ही गोंयांत सरकाराच्या वतीन सपोर्ट करून डेव्हलप सरकार करू हय, शकना PPP आम्ही कर. सपोर्ट करून डेव्हलप कशा पद्दतीत करू शकता तो सरकार सपोर्ट करून ती हाडटा आणि जेणे करून आमकां प्रायस कंट्रोल दवरपा खातीर तो उपयोगाक तुम्ही सिल्वा. फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी रुपया मोठे Opposition फेस्टिवल opposition बसून घ्या. ह्यो इम्पॉर्टंट पॉइंट नाही, एकूच ते प्रत्येक- फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी प्रत्येक फावटी इंटरव्यू झालो आम्ही असतो नुस्तेकारांकूच प्रमोट करता मरे मागीर तुका नुस्तेकारांक प्रमोट केलें गोंयकारां ते मेळे नुस्तें हावपाक लागले आनी गोंयकार मरे 4 कोटी रुपया मोडून जे फिश फेस्टिवल करता पळय सालसे तितले ते माझे गोंयकारां दी जावपा शिरीपणा गोंयतल्या नुस्तेकारांक सालसे तितल्या गोंयकार नुस्तेकारांक सबसिडी दिल्या पळय तो सालसे तितलो जाय जाल्यार ताका सांग सालसेट म्हणजे गोंयकार मरे तो सालसेकार गोंयकार तूं म्हणटा म्हणटा 4 कोटी म्हणजे खर्च करूंक जायना तर स्पीकर सर स्पीकर सर एक टायम आसलो आमच्या गांवांनी येताले आनी नुस्त्या जाय रे म्हणटाले पण आयज टायम येयला मछली मागताय रे म्हणटाय आतां आमची स्टेट आहा ती सेकंड फीश कंज्यूम करता आफ्टर केरला कॅपिटल पूण आयज गव्हर्मेंटान कितें केलां फूड सेक्युरिटी लागून बिकॉज आमची मार्केट बांदलेले 75% पयलीं ऑक्युपायड जाताय भायले नुस्त्याचे आतां लोकल नुस्त्या थिंग कितून पावतले ते लोकल नुस्त्या थिंगा लुगार ना म्हण ते मिडल मॅन आहाय तांकां दिताय तेज्या सहाय दिताय आनी आयज मिडल मॅन आहाय ते सायन ग्रेस जालोय हांव जाणा कित्याक जेन्ना फर्स्ट ट्रॉलर आमगे आंबेली हिंगा येयल्ली तेन्ना सेंट सबस्टँड म्हणून तेन्ना हांव जाणा कोण एजंट मिडल मॅन आसलो ते दिसता एक पोती घेवन आयज ते तेंचे इन्कम जाला 200 मिनिमम 200 करोड 1000 करोडांचेर पावलो आहे सो आयज सिट्युएशन अशें एज पर माय नॉलेज 30% ट्रॉलर जाय ते इंकपा आहाय आयज हिंगा देंवता पूण कर्नाटका महाराष्ट्रांतलो हे वर्साक 100 बोट एक्स्ट्रा येताय ट्रॉलर्स पूण हिंगा 5 पासून येयल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर आयज एक ह्याचो इन फायटींग जाता आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मेकनायज फिशरमॅन बोटी आहाय ते उंदर तेंचे मदीं केस्तांव जाताय जरी जर प्रॉब्लम सॉल्व जाताले नुस्त्याक सवाय जाताले हें दोगांयकूय एकठांय हाडपा जाय आनी नुस्त्याक कितकोन मारपाचें कितकोन वाडोवपाचें ते बेस्ट पर्सन सांगपाक पयलीं कितकोन जातालें आतां कितकोन सो मुगे क्वेश्चन मिनिस्टराक एक मिटींग तुगे फूल डिपार्टमेंट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक प्लस मेकनायज बोट ओनरांक घेवन एक मिटींग करतलो आनी ती करतले केन्ना करतले स्पीकर सर जे आमचे आमदार सांगता ते ट्रेडिंग बिझनस आणि बिझनस मेथड जे चलता ते जे पळय ट्रेडर्स आहा आणि ट्रॉलर ओनर आहा हे कंप्लीट 2 डिफरंट हे आतां जेन्ना जे ट्रेडर्स पयशे दिता बोटवाल्यांक ते गरजेक दिता आनी तेजो ऑब्वियसली तो ट्रेडर तेजो बेनिफीट घेतलोच पूण एक मिनीट आन्सर सांगूनी ते आमी कितें जाता की आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जो आहा तो ट्रॉलर ओनरांक दिवपाक जाय ट्रेडिशनलाक दिवपाक जाय आतां ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलर ओनर ही एक जावन उलयताले का ट्रेडरांक आमी बसोवंक शकना आमच्या हितून कोण येता आमच्या हितून येता ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी ट्रॉलर ओनर ह्या दोगांयकूय हाडून तेंची कितें डिफिकल्टी आहा दॅट वी कॅन सॉल्व म्हाका एश्युरन्स दी मातसो म्हाका एश्युरन्स जाय तूं तें केन्ना एक दीस बसयतलो एक आख्खी डिपार्टमेंट मिटींग तेंगे प्रॉब्लम स्पीकर सर आमदार सांगता त्या प्रमाणे कॉम्प्लिकेशन आहा पळय ते तेज्यात हेजेर कॉम्प्लिकेशन आमचे ना ते ट्रॉलर ओनर कॉम्प्लिकेशन ट्रॉलर ओनर आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पीकर सर उलोवंक दी म्हाका कंप्लीट करू दे हे पळय जर तूं समज इनिशिएटीव घेतले हांवूय तांकां सांगता तूं आनी हांव बसया आनी आमचे कडेन मेन ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाय थिंग फिशींग जाता सर पयलीं ते जेट्टीर ते सदांच ते ट्रेनिंग हॉल बांदूंक सोदतात तेच फिशरमॅन ऑब्जेक्शन हाडटात तेच बंद करतात थंय एसोसिएशन आहा आनी थंय कंप्लेन तेंच्या भितरूच बरें हें जायना तेन्ना आमी गव्हर्मेंट
सदां स्टेक होल्डराक मिनिस्टर समजना म्हाका जाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोळ बी मारताय तेंगे डिफिकल्टी आहाय प्लस हे आमगे मेकनायज बोट तेक एकठांय करपा जाय आनी सोल्युशन काडपा जाय सांग स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार न्ही एकदां हांव मिनिस्टर सांगता तेचे सगळ्यांचे ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलर वाले एक मिटींग आपयता तूंय लिस्ट दी आमी एकदां आपया आनी विशय रिजॉल्व करता काय हरकत ना स्पीकर सर करता सीएम आणि मिनिस्टर स्पीकर सर हे प्रॉब्लेम कितें जाता सुंगट हाडली न्हू 4 टन सुंगट पडली सोलारा सुंगट पडली ती 4 टन सुंगट प्रिजर्व करपाक 7-8 वरां थिंगा आमचे आयस ना आनी आयस ना म्हणटरी कोणूय मिडल मॅन येता आनी तो घेवन वयता सुंगट 100 रुपये पर किलो दॅट मिडल मॅन इज नॉट अ गोवन पर्सन बिकॉज ही हॅज टू पे आतां हिंग कितें जावपा जाय तुमी एक प्लॅटफॉर्म मिटींग केलें म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना मिटींग करूंक जाय यू नीड अ प्लॅटफॉर्म बायर एंड सेलर फिशरमॅन एंड बायर फॅक्टरी कोणाको आहाय तो बायर मिडल मॅन फिशरमॅनाको घेता आनी बायरां हिंग किता तो ते मिडल मॅना आउट करपाक बायर आनी फिशरमॅनाचो प्लॅटफॉर्म हे तूं याद करपाक जाय म्हणजे गोंयांत आतां कितले जाण बायर आहाय फॅक्टरी आहले तांकां आनी फिशरमॅनाक एक प्लॅटफॉर्म सो एनीबडी कॅन डील विथ एनी बायर सो मिडल मॅन नाक मागीर मिडल मॅन पयशे कोता 100 रुपया 1 किलो सोलारा घेता आनी तो 150 रुपये 160 हिंग किता 50 रुपीज सो दॅट इज द बिग प्रॉफीट आनी ते फिशरमॅना मेळपाक जाता गरज ना हे मिडल मॅना हें करपाक आनी मिडल मॅन गोंयकार ना कित्याक यू हॅव टू इनवेस्ट 100 टन सुंगट जर घेवपा जाय बाणालसून सगळे आमगे फिशरमॅना कडेन जाल्यार 100 टना पयशे दिवपा नाका तांकां क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट करून सो दीस प्लॅटफॉर्म तुवें मातशें करपा जाय कित्याक हिंग असेंब्ली येयल्यार जे आमगेले सोलार प्रॉन्स ते आमकां 150 रुपया मेळटाले 2022 आज 250 रुपये जालो मार्केटांत लोकलांत सो ते कित्याक जाता बिकॉज ऑफ दीस एंटायर मेकॅनिझम फेलियर सो आय थिंक हे दार्यार घालपाक गरज स्पीकर सर आमदार वेंचीन सांगल्या प्रमाणे आमी ते कशें सॉल्व करपाक जाय सीएमान सांगल्या प्रमाणे ते ट्रॉलर तांकां बसयता आनी हेंच्या बरोबर बसोन वील फायंड अ वे आउट आसा हो पयलू आमी इश्यू काडलो ट्रॉलराचो जो डिझल सबसिडी आसा कितलेशे ट्रॉलर बंद पडटा सो तेंची डिझल सबसिडी आसा ती बंद केल्या आनी त्या कारणाक लागून स्पीकर सर असो हो इश्यू जाता सीएमान सांगला की आमी मिटींग घेतले म्हणून दुसरो जो विशय आसा तो विशय जो आसा तो सबसिडायज व्हॅन्स ज्यो आउट केल्ल्यो आतां त्यो बंद जाल्या तुमी सबसिडायज व्हॅन केल्ल्यो आतां थोड्योच चालू आसा स्पीकर सर त्या बाबतींत हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता आतां 50,000 डेपॉझीट दवरून आमी ई रिक्षा दिता तेणे आपल्या मतदारसंघात 1-2 जाय जाल्यार एप्लाय करता बायक बीन दिता पळय ती आमची ऑलरेडी नुस्तेकारांनी घेतली नाही त्यो ई रिक्षा रिक्षा घे मरे घेतली हांव स्पेसिफिकली कितें म्हणटा जो गव्हर्नमेंटाच्या थ्रू ग्रुपाक लागून व्हेकल येताल्यो सबसिडायज व्हेकल तुमच्या स्किमाली सबसिडायज व्हेकल जो तू म्हाका एनओसी बाजारात सीएसआराचेर फिशरीज डिपार्टमेंट हांव तुका कोल्ड स्टोरेज बांदून दिता स्पीकर सर त्या मांडावर तू म्हाका एनओसी दी आय विल गेट वेंजी वेगास फिशरमॅन कुड इन्वेस्ट वेंजी वेगास बसून घ्या एक स्पीकर सर तुमीच करून दिता नुस्तें तुमकां खबर आसा आयकून घे प्रोक्युअर करून आयकून घे नुस्तें. आतां ते वेशवाप ऐकून घे प्रश्न विचारता स्पीकर सर आमदार जे सांगता त्यो व्हॅनी आदी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीन ते दिल्ल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सोसायटींक बीन ती स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंट ती आतां ना आतां ही नवी स्कीम दिल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान ई रिक्षा फक्त 50,000 सेक्युरिटी डेपॉझीट आनी रेंट आहा पळय म्हयन्याक ते दिवपाचें ताका फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिता प्रोक्युअर करपाक प्रॉब्लेम जाता नुस्तें प्रॉब्लेम दिलाय लोक येस येस लाटे पासून फ्रेश घेवपाक गेल्यार 500 रुपया सारकें नारी शक्ती खबर आहा स्पीकर सर एलईडी फिशिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज द बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग आता तुम्ही ड्रोनूय घेतल्या ड्रोन घेऊन बसून म्हाका कळोंक जाय तुम्ही कितले हे बुल ट्रॉलर ना जाल्यार ते एलईडी फिशिंग करता तेंचे तांकां कॉन्फिस्केट करून कितले हे केल्या ते बिकॉज बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग करून बारीक पासून जीव हा तो कवर करता हाऊ विल आवर फ्युचर it is only going to fish is only going to get expensive day by day if we allow this LED fishing, if we allow this bull trawling to go on and on. So I think the department has to be very serious to आता ड्रोन येयला म्हणटा ड्रोनाची गरजूच ना विचार रावल्यार ते कितले एलईडी फिशिंग जाता ते लायट दिसता सारखे सगळ्या लोकांक दिसता सो तुवें आता ड्रोनूय हाडला म्हणटा कितले तुवें कॉन्फिस्केट केले आनी
कॉन्फिस्केट करून व्हॉट इज द पनिशमेंट व्हॉट यू हॅव Yes. बिकॉज सर आम्ही डिपार्टमेंटान हे पयलींची सगळी स्टडी करून आम्ही आता मेकॅनिझम केला कोस्ट गार्ड कोस्टल पुलीस आणि आमचे डिपार्टमेंट प्लस ड्रोन सर्वेलन्स धरून ह्या वर्सा मॅक्झिमम जावचें ना हे हांव हावजान सांगूंक सोदता की वी वील सी दॅट नो बुल ट्रॉलिंग एंड एलईडी वील टेक प्लेस. श्री दिगंबर कामत. नुस्तेंच सोंपना गाडयो गाडयो सबसिडायज रेटान दिवपाच्यो म्हणून आनी मडगांव बिडगांव त्या वटेन आसताली मार्केटाक बी येताली रावताली आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटालो सगळे नुस्तें फाट आतां सगळ्यो गाडयो बंद जाल्यो सगळ्यो चालो मडगांवान कोण चलयना ते आतां कित्याक मडगांव चालू केला मडगांव मेन लोक घेयना तूं कोण घेवपाचो जाल्यार धाड तेच्या कडेन मडगांव आता परत आम्ही नव्यान दिता तूं आतां कोण आता पण बनवायचा तुम्ही पयशे सोदता तांचे कडल्यान 50,000 फक्त नाही जो नवो भुरगो आसा पळय काम करपाक सोदता 50,000 फक्त सेक्युरिटी डेपोजिट तुम्ही काढा आनी दिया मरे नाही अप्लाय करिना जाल्यार कितें करा अप्लाय करा नाही नाही तुम्ही आयज दिले आयज एप्लिकेशन केलें 8 दिसा भितर तुम्ही नवी गाडी दिता फाल्यां गाडी मेळटली 8 दिसा भितर 4 दिसांनी सुद्दां दिवं येता फॉर्मेलिटी करूंक जाय कंप्लीट. Yes. Start question number 2. Sri Carlos Ferreira, Iria Alemão, Alden Costa. Honorable 2C. 2C. Because the answer as per computer sheet supplied to the house. जॉईंट आतो येत मरे तुका हय हय जॉईंट आतो विजया बरोबर Honorable Speaker. असो रे तूं पयलीं येतलो जॉईंट आतो विजय पयलीं Joint. Honorable Speaker, former Union Minister Suresh Prabhun सांगलोलें ते कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचे गांवांचे काडूंक जाय म्हणून सगळे हांसपा लागले आनी जोक्स करताले मागीर हांव मेळ्ळो तेन्ना बासोरात चलोन वयता तेन्ना ते म्हाका सांगलां कितें तें कॉन्सेप्ट ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी म्हणलें आमचे गांव आहा ते अर्बन जातले आनी अर्बन म्हणल्यार मागीर आमचे गोंयाचे गांव आहा ते कावर जातले. So I believe that this urbanization will change the nature and character of our villages, and that will be a major shift in a demographic pattern. Our character of the villages and its soul will be lost. Right now we are facing problems about road, we are also having problems relating to spaces, and we are having problems relating to water. And now with the regulations which you are bringing, you're reducing even the time frames of panchayat to decide whether they will not even have time to go for inspections and all that, and this will be a major problem which they will face. So I have to, my first question which I want to put, you have given me the answers by saying that the village panchayats have not carrying out any demographic or the carrying capacity has not been carried out. But at the end of the day, it is by your directions they are bound to carry out the, approve them and give them the construction licenses. Now, what can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed, and in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units, large units, what we call mega projects, or these big gated colonies which come, which change the democratic pattern, which are now invading my constituency. Already it is now in other parts of the coastal areas of Bardez and other places in Salsette have already come, especially the coastal belts, where you have huge villas like 90 villas or flats and all which are coming. What kind of an assurance can you give as to do this? My first question. Because I think what the Honorable Member Carlos Ferreira is asking, Spashpade, very clearly the answer has been given in my written answer. But I also appreciate his concern that the demographic entire thing is, demography is going to change. You are going to have unabated development in villages everywhere in Goa where we used to not see any development. हांव तेका मुद्दम सांगपाक सोदता. Today also as you move in entire Goa, it becomes very difficult to distinguish between a rural area and an urban area. That's why a new term also is being used, calling it true urban. Which is rural, which is urban, you cannot make out. Speaker sir, but as far as what he's
implying or saying the projects that are coming up, panchayats do not have the mechanism to judge the carrying capacity of a village. Normally what happens, the normal procedure which you must be knowing, the plans get passed by the town and country planning department and or the PDAs and other agencies, they come for only grant of license to the panchayat. That is our role. Now in spite of that, what happens sometimes is, in villages obviously they call now the term mega project is there, and rightly so. In some cases people object, but a objection येता त्यांना gram sabha म्हणून असता, everybody gathers there, they create objection and they have in some cases even stopped projects. It's after long time, after certain corrections are made, where it goes to those particular respective department, and again it comes perhaps to the panchayat and then they clear it. This is the mechanism. But as your question says, carrying capacity judge करून दिवपाचे काय ना त्यांना, आमकडे एकूच mechanism हा पंचायतीन, and that mechanism, because it is grassroots democracy, it is the people who decide in the gram sabha, oh amka project naka. In some cases they have managed to stop also, which you have seen. There is a little bit of confusion now because of, you know, the factors. So people don't know which project will come up, which project will not come up also. There is a certain uncertainty. So as against that uncertainty, the panchayats can do very little. All they can do is the people in that village can come together and think. I'll give you one classic example. A 5-star hotel right in the heart of city, Marriott, what has come. The road, is it a broad road enough for a 5-star hotel? But it came up, no? Just one example I am giving. Like that, there are umpteen examples. In the villages also, developments have come up. Tall buildings have come up. That's why I am saying it is a rural urban area. Can you stop development per se? Because there is demand, people are building. Today population is rising in every village. Our own Goans also are building. It's not that only outside people are coming. And ultimately who sells the land to the other outside people? It's our Goans only. So there has to be a rethink of sorts of everyone concerned. Whether we are going to allow Goa with unabated development, don't blame only the panchayats. Panchayats have a limited role to play. And that they are playing already through the gram sabhas as well as the panchayat bodies which decide. Kite jai, kite na, te panchayat decide karta. Honorable Speaker, I appreciate the concerns of the Honorable Minister and the government in this regard, and recognizing the issues which arise out of this carrying capacity failure to assess. But our my pointed question is, Poile, you have a 2012 opinion of the learned Advocate General which was given, and the Director of Panchayat says that the Gram Sabha cannot take decisions on construction licenses, and that is being followed in letter and spirit. If the Panchayat rejects, now you're giving an appeal to the BDO or to the Deputy Director, who will override the Panchayat and say you'll have to give, because if the town planning parameters are met, they have to give. So there's no option. Now, in this background, when the Panchayats are virtually becoming like post offices, virtually like post office, because if TCP clearance is there, they are bound to give it, unless they find some discrepancy on title or some road issue which is not available. Otherwise, the rest they are bound to put a stamp and give it. Our specific question is, what way can you, as a Panchayat Minister, permit the amendment of the Panchayat Raj Act to take these factors into consideration, which can be considered by a Panchayat when giving the construction license? Speaker, sir, Honorable Carlos Ferreira is a learned advocate. I cannot amend the Panchayati Raj in such a way, things what have been cleared by other departments. As he says, yes, it is like a post office only. But they nevertheless hold the projects. And you know the reasons why in certain panchayats, certain huge projects are being held up. And only after certain things happen, they get cleared. You and I know it, the entire house knows it. I don't want to say that in the house, but as against that background, Speaker sir, जे already आमका proposal clear जावन येता, PDN आसून दी, बाकीचे permission, environmental clearance आसून दी, बाकीचे आसून दी, पंचायत कशे आडायतले? Can I get a law to obstruct that? As you rightly say, Gram Sabha may say we don't want, but that does not mean to say Gram Sabha can stop it. Then they go in appeal, they have to give the decision which is legally correct, and then the projects come up. But in the bargain, one good thing happens, certain things
which would have been worse for the village get corrected by itself. That has been happening. It's not that Gram Sabha exercises or the opinion of the people is completely discounted. No, it is not so. Their opinion also ultimately is taken into consideration. Like if there is no proper road, then they try to widen the road. There are certain amenities which are not there, they try to give the amenities. It is like that. Speaker sir, एक आम्ही realize जावपाक जाय, development per se stop करपा जायना. आता development येता तेन्ना yes, तेंका उदक जाय पडटा, तेंका light जाय पडटा, ते बाकीचे availability दिता. It is whether the chicken came first or the egg came first. Development जाले म्हणटच automatic तिंगा transformer येता, व्हडल्यो लायन येता, capacity, substation येता, रस्ते रुंद जाता. That comes afterwards. Subsequently, it happens. So this is a exercise which is always going to be continuous. And Goa that way is the most preferred destination, not only by tourists, of having second homes now. That's why people have now started to move in the interiors. You realize that, you and I realize that, but what can you do? We are in the Union of India. We sometimes fail to realize that. See, I think Honorable Minister has not perfectly understood what I am trying to say. When the town planning decides, the town planning looks at it from a planning point of view, whether your plot size, whether your zone is correct, whether this permissible development is permissible, but it's not concerned about the impact on the village. Please understand this. This can be only looked at by a panchayat, and if you don't have the provision, that's what I'm trying to say. The provision does not exist, you acknowledge it. And each department will give, subject to availability, build a swimming pool, get water. Do you know whether they get the water by tanks? They're getting water from our drinking water they're putting in it. So my thing is, at least to that extent, where the village panchayat can decide on this need for this carrying capacity, which they can make an assessment, at least to enable. Otherwise, you have no jurisdiction, you have no statutory power, because unless the statute is amended, you don't give them power. If you can't allow the village panchayat to do it, why can the government not carry out such exercise using experts? Because I know, आमचे गावांचे पोंबुर्पा ओलावली, आमचे आल्दोना, उकसाई, मोयरा आणि बास्तोरा हे 100 गांव आमचे आहात ते नॅशनला 100 पंचायत आसात ते. हांव कोंकणीन कितें सांगता, दुसरे आयकतले आनी म्हणटले मागीर अरे हे बरे आहात म्हणून येतले गोंयांत, म्हाका नाका. म्हूण if you are having this kind of a situation which is erupting across the villages, and I think need is, and you are recognizing that people are coming for second homes, not it is coming for necessity of a home, as a second luxury home. So, and at the cost of us who live over here. And very often these luxury homes, second homes are being used as rent back or whatever on these B&B and whatever those kind of things. So, Airbnb. So, no, Airbnb is a company. There's a bread and breakfast that is under the tourism department. So there are two differences on that. So my thing is, at the cost of us who are already there, we suffer with this kind of development which keeps coming. Uncontrolled, I use this word. So at least that is the demand. If you can't make an amendment, at least why don't you make a provision for the government to carry out the carrying capacity in each of these villages? Speaker sir, as I understand, and if it is the consensus of the House, what the Honorable Member is simply suggesting is, try to have a mechanism wherein the burden of clearing the project after it is cleared by other departments should not fall entirely on the panchayat. There should be a mechanism which the mega projects, for example, the projects which will alter the availability of basic amenities like electricity, water supply, sewage, drainage, all this. Final decision. Then a committee, Speaker sir, a committee can be formed and then it can be referred to the government, and only when this particular committee clears, then only that can be allowed. If you are suggesting No. that, then there is no other mechanism that can be You worked can't out. allow That committee tomorrow- and external. You are suggesting I don't want that, that in committee. effect, you are suggesting that, because No, what I'm will not happen asking by for that? committee. I'm Tomorrow saying panchayats will you say are we are talking, encroaching you are upon their talking right. of constitutional powers of a panchayat. Panchayat is today not a statutory body but a constitutional body. Yeah. So you can't put a committee to sit over and abdicate and take away the powers of a panchayat. They can't do it. I'm saying empower the panchayat. I'm not saying take it away. Because sir, then I'll ask him, just 1 minute. Yeah. And I'll ask him a simple question. What is the way to do it? I'm asking you. You There's amend no the way you statute. can do it. I will give you the wordings. No, then what is the way to do it? I will give you, I'll give the Tell wordings. me You the amend, mechanism. you make an assurance, I will I'll give you adopt the that wordings. mechanism.
I'll give you a suggestion. If it is for betterment of the village protection, we are also, this government also is for protection of Definitely, the that's village. why I and the appreciated local your goikar. response. Right protect करपा जाय. सांग कितें? I'm asking you therefore. I'll give you the Getting the amendment. point will I'll not give you help. the suggestion. I don't have a problem. बिकॉज सर मंत्र्यान आतां सांगला की ग्राम सभा म्हणटा त्यो रिझोल्युशनां घेतात केन्ना केन्ना प्रोजेक्ट हाडायता तूं ग्राम सभेक रिकॉग्नायज करता इन द रिसंट पास्ट 4th May 2025 नुवें 19th May 2025 बाणावले 27th June 2025 करमळे 19th January 2025 चोडणा हे आतां ग्राम सभा रिझोल्युशन्स आर स्पेसिफिक asking for to carry out a capacity study, carrying capacity study. ते कितें म्हणटात की कोणे तरी carrying capacity ची study करची. As you say, the panchayat is not equipped to do this carrying capacity study. So they are taking a resolution and they want the government to carry out this carrying capacity. In addition, Honorable colleague has mentioned Suresh Prabhu's name, who also advises Honorable Chief Minister. So the point is, you know that there is huge influx. There is a strain on our resources and therefore a carrying capacity study is required. My simple question is, as a representative of the cabinet answering this question, is the government wanting to carry out a carrying capacity study? Speaker sir, since this has emerged in a very strong manner, the government will work on a sort of mechanism wherein we can perhaps consider as guidelines to the panchayat what is according to the carrying capacity or according to the number of people living in the villages, what is the strata, whether there are Kazan lands, whether there are fields, what can be permissions can be given or not to be given. We can work out some guidelines working on the carrying Because हांव capacity. सादे कोंकणीन सांगता आतां. हांव म्हणटा की कॅरिंग कॅपॅसिटी ची स्टडी जावची म्हणून ग्रामसभा मागता. पंचायतीच्यान ते करपाक तांचे कडेन रिसोर्सीस ना आनी तांचे कडेन नो हाव ना. सरकार ती कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करूंक सोदता, गायडलायन्स न्ही, कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी. कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी म्हळ्यार कितें हें जर तूं प्रश्न विचारता हांव तुका फुडें सांगता. पूण कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी मंत्र्याक खबर आसतली. ही तुमी करपाक तयारी तुमची आसा ओ ना हो म्हाका सादो येस ऑर नो क्वेश्चन जाय. स्पीकर सर, हांव मान्य करता जे मान्य सुरेश प्रभूनी उलयल्ले ते सारकें. आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय, गोंय आमकां फुडें गेल्लें जाय, कशें वयतलें, कितले पुसान आमी एलाव करतले आनी ते हितून तरी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपा जाय. हितून दुसरेय डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जातले. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटाचो मूव करून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करून वी विल वर्क आउट, ट्राय टू वर्क आउट अ मेकॅनिझम to work out the carrying capacity of every village in Goa for that matter. Nilesh It's not a Kabra. bad idea. स्पीकर सर, सरकार एक्नॉलेज करता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हळ्यार MRF इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट गोवन विलेजीस इज आयदर ग्रॉसली इनएडिक्वेट और ऑलरेडी ओवरवेल्म. हांव तुका फॅक्ट सांगता स्पीकर सर, 20 out of 30 villages in Salse, 10 out of 11 in Kepping, 10 out of 33 in Bardez. Key growth hubs like in Tiswadi like Azosi, Mandur, Bamboli, Kurka, Neura, Kumarjiva, these are all lacking basic wet waste management facilities. Now this waste is going to be created by people who are going to come there, going to stay there, make second homes, build hotels, whatever. Speaker sir, in Majorda, for example, an MRF has been built on a questionable land. कोण हाडून काडल्यात बांदले. 18K sectionाचेर construction केले. 90% of the villages do not have any mechanism to handle sanitary waste beds. This is a study that is showing. So basically, our waste management infrastructure in rural areas is falling apart. This is a fact. I am giving you as a fact. Speaker sir, आता town planning कशें approval दिता हे आमकां सगळें खबर आहा. Town planning will go as Kalu says from planning point of view. They'll say as per the regional plan, this is the FAR, this is the width of the road, that is everything. Now this is beyond that, because even the people who conceptualized the regional plan 2021 didn't expect that you will have a government like this, which will make cities out of villages. Yes. And call them rural. 1 minute, speaker. Prashna विचारा. 1 minute, question घालता. So हांव आतां मागता, तूं transport minister आहा. Does the panchayat or
or any authority actually study the traffic load and the road capacity before granting permission for mega projects. येद्याशा रस्त्यार चड करून आमी कांदोळी कलंगूट थंय पळयतात येदोसो रस्तो आनी 5 स्टार हॉटेल भितर 500 रूम. Yes, स्पीकर सर ट्रॅफिक लोड तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरी आहा पंचायत मिनिस्टरी आहा. ट्रॅफिक लोड आनी रोड कॅपॅसिटी हाजेर कितें स्टडी जाता मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करचे पयलीं आनी जायना जाल्यार तूं करपाक तयार आहा. स्पीकर सर, हांवें सुरवातेकूच सांगला इन माय ओपनिंग रिमार्क्स, गोंयान पळयल्या 5 स्टार हॉटेल आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा, रस्ते सारके उशीर आसा. आणि wrong there, they can't build like that. one minute, no, let me finish, I'm on my legs. Speaker sir, आणि ते इवन रुंद करपाक शक्यच ना. ती घरां कितें डेमोलिश करतले. आमी आख्खे गोंयानूय हांव जेन्ना भोंवता तेन्ना आय गेट सरप्रायज आनी लोकांनी कितें केलां, आपली दुर्गां काडपाक आनी भायर येयला आपल्या दुरीक काडून, म्हणजे 2 गाडयो सुद्दां क्रॉस जायना. ही स्थिती आख्खे गोंयान आसा. तरी आसतना आमी कितें पळयता, थिंगाच आमच्या गोंयकारांनी बांदला आनी दुसऱ्याय लोकांनी बांदला व्हडली व्हडली हॉटेलां. तीच गाडयो क्रॉस करपाक एकदा केस्तांव सुद्दां जाता. बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स. नाव कॅरिंग कॅपॅसिटी इज समथींग which we have to work out, we have to do a study. It involves also other departments. I'll request Honorable Chief Minister also that we will work on this so that there is one minute, so that there is a definite plan. Because sir, Now, as far as roads are concerned, and he's saying traffic plan, as Traffic Tode load. village the other day it figured, I think, Honorable one minute, one thing, you spoke charges specifically on the Speaker, sir, when my flow of thought goes, because sir, no, you spoke, I'll just specifically ask you. बसून घ्या बरं तू उत्तर टाइम देतो का मंत्री आमचे विभाग होते. टाइम देता बसून घ्या दौडमाला. दोन भविष्य ना निलेश काब्राल जे घातलेले 2C तेका आन्सर कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ विलेजीस हांव मंत्र्याचे नदर हाडूंक सोदता. तेणी आन्सर दिला. हितू भितर काकोरा केपे जे TCPन तुमकां आन्सर दिला, तुवें शॉर्टकट केला आनी धाडला आन्सर. काकोरा केपे पंचायत ना स्पीकर सर, इट इज अ विलेज पंचायत, विलेज CCMC, कुचरा काकोरा municipality. How can you answer in panchayat this question when you have there? You don't check your answer, Speaker sir. Speaker sir, हो problem किती आसा Speaker sir? Because Speaker sir, TCP is considering Kakara also as part of a village panchayat because their affairs are not as per CCMC. So goal on Speaker sir. Even honorable minister answered his answer. My question to him is very simple. In his answer, what he has given, he has made Kandoli, Kalangut, here they all project. Whether he will consider such panchayats in future to be converted into a municipality because panchayats are much bigger than the municipality now, Speaker sir. What is that role which you are going to define? Whether this will remain as a panchayat, whether that will remain as a municipality? How are you going to work on the mechanism on this place? Because from your answer, if you go to your answer, you will find everything in Kandoli and Kalangut, Speaker sir. So that is my question is, what is the role you will find out? Whether this will remain as a panchayat or whether this has to be removed as a panchayat and classified as a corporation or municipality? Because sir, मंत्री no, एक Speaker sir, मला answer कर तू. आम्ही प्रश्न विचारला. Answer Speaker sir. No, Speaker sir, I will look into this specific query what he has raised. Okay, I will look into that. यस पंचविकास एकूच नदरे हाडू सोदिता मंत्री म्हणटा की ग्राम सभा आणि पंचायत आर द टूल्स वेर यू कॅन ऑब्जेक्ट एंड वेन कॅरिंग कॅपॅसिटी कम्स तुगे सरकार आयकोता ग्राम सभा नाक मुळे पंचायतीन नाक मुळे हांव चार्ज कोता स्पेशली तुमगे ग्राम सभागे रेझोल्युशन आसतना पंचायतीन ना म्हणून आसतना CRZ ना म्हणून आसतना हे तरी पूण आसतना तुम्ही IPB प्रमोशन बोर्डा अंडर तुम्ही जमीन पास कोताय प्रोजेक्ट हाडपाक specific when panchayat is saying they do not want, when gram sabha is saying we do not want, on the basis of carrying capacity, and it goes to the BDO, what will the BDO give an answer? What is the answer your BDO should give? Because तुका सध्या काय ना carrying capacity म्हणून definition तुगे पंचायत राज एक्टा ना. So जेन्ना पंचायत आणि ग्राम सभा दोगांय रेझोल्युशन काढून धाडटा he based on carrying capacity. Carrying capacity means my road infrastructure is not there, my electricity 24 hours is not there, my water 24 hours is not there. ह्यो सगळ्यो वस्तू सिवेज सारखना वेट गार्बेज कलेक्शन ना हे सगळे मुगे गावा वाड्या ना आसतना आपण हे ओपोज करता तुगे व्हिडिओ गे आन्सर आसतलो बसून घ्या Speaker sir,
I think he is jumbling everything together, but still I'll answer him. Garbage पडोवपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा नंबर 1. SBM प्रोग्राम आसा. SBM 1 जावन 2 जावन SBM 3 जालो. MRF शेड्स आहा. ओके मान्य थोडे मेंबरांनी सांगला थोडे कडेन सारखे चलना मेकॅनिझम. See, एक साइडी म्हणटा नो they are under constitution, they are local self governing bodies. So it is up to them to make all this work. Government gives them the equipment. I have been fighting O&M, operation and maintenance तांकां आमी काय funds दिना. आता आमी तांकां सांगिल्लें आसा They are not answering you. under 14th and 15th finance commission जे funds आसा ते use करा to maintain your garbage, to work a mechanism. He is not answering me. Sewage system, Come on, answer करा. everything. दुसरे I मुळे केन्ना गावात जाल ना हो infrastructure ready. question altogether. Sir, He is video also किती answer दितलो? bringing projects cleared by IPB. Once IPB clears certain projects, how can the video give a decision against what decision has been cleared by higher authority? I'll be very specific. See, Very specific. there is व्हिडिओ बरे गेलो एक प्रोजेक्ट जेन्ना गावात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार ना कोणा गेलो गुन्यांव जावं तो तुगे गुन्यांव व्हिडिओ किती म्हणून आन्सर दितलो हाऊ विल दे गो बॅक व्हॉट इज द आन्सर दे वांट okay, specific question now. Carrying capacity, you know the definition. What is the definition of carrying capacity? I'll just read the स्पेसिफिक definition. विचारात ना Carrying capacity refers to the maximum population size of a species that a specific environment can sustainably support, given the available resources like food, water, shelter, and space. It represents the point where population growth slows down. And that's because here carrying capacity, म्हाका दिसता हेजेर बाब रोहन काउंटीन announce केला budgetan that your jet SCM, National Center for Sustainable Coastal Management, they are doing a carrying capacity only on the beach carrying capacity, only on beach. Now everyone has said, तुमचे प्रश्न सर being कोट आउट केलो आदे मी करपा मुखार प्रयत्न केला आता ते तुमचे प्रश्न जे आम्ही लास्ट टाइम एक कॉलिंग अटेन्शन हाडले वायनाड जे पड जाला प्रोफेसर गडगील याने हो रिपोर्ट दिला ते गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा Yes. आनी मागीर हेजेर कॅप्टन हो जो आहा कॅप्टनान उब रावा माझी कॅप्टनान आन्सर दिवपाचो तो कॅप्टन ना तो तिसरो आहा तू कॅप्टन तुवें दिवपा जायो बिकॉज आज ना will the government very specific question to the government, will you engage expert agencies? Because most of the Gram Sabhas you have power. Gram Sabhas object, but then some very selectively you select. But majorly people do not want. Today the High Court is monitoring MRFs. How many MRFs do we have? Then the High Court intervenes and stops the permission, any construction. opposition leader There's a Margam. So, will the government engage an expert agency for this carrying capacity studies of the Goa's villages? हे म्हाका तुवें आन्सर दिवपाचो. माजी मंत्री Speaker sir, ultimately हो प्रश्नच येयला and it boils down on carrying capacity. As he has read out the definition, I also know how many people are there living in that area. रस्तो कितलो रुंद आसा, थिंगा electricity हाडपा शकता काय ना, उदो पावतले काय ना, व्हडलो प्रोजेक्ट येयला आहा ते लोकां एफेक्ट जातलो काय ना, तसले स्टडी करपाचे गरज आसा तेणी हे प्रश्नावळीक आयिल्ले आसा आनी हांवें सांगला गव्हर्मेंट सिन्स इट इनवॉल्व्स मल्टिपल डिपार्टमेंट डेफिनेटली हेजेर आमी कितें योग्य स्टेप घेवपाक ते घेतले कित्याक आमकांय नाका हॅपहॅझर्ड ग्रोथ म्हणजे कांयच्या कांय विलेज वाडटली आनी कॅरिंग कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांवें सांगला हे आमी मान्य मुख्यमंत्र्या वांगडारूय बसोन बाकीचे डिपार्टमेंटूय खंयचे लागता तेंचे बरोबर बसोन एक मेकॅनिझम आमी वर्कआउट करतले so that as much as opposition is concerned we are also concerned. We want development but healthy development. High Court has intervened, given instructions regarding there is about MRF sheds. This अरे तेगे supplement कितने वेळ घेवपाक लिमिट हमारे This yes is regarding anti-rabies camp for stray dogs. Speaker sir, this is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases. 2023, 11,904. And in 2024, 17,236. And in January till
come around 1,789 dog bite cases, amounting to around 57 incidents per day. म्हणल्यार दिसाक around 7 stray dogs घास मारतात. आणि rabies, I mean dying of a dog bite by a rabid dog is deadly. ताका antidote ना, vaccine ना, till date सगळ्याक vaccine हा, पूण rabiesan सुणो घास मारलेलो vaccine ना. The latest case is एक म्हयनो पयलो GMCन विचारात एकट्या भुरग्याक आमच्या एका बेडाक बांदून घालून तो कसो किवच्यो घालतलो. Those nurses were so scared, the doctors were so scared. This question is about our survival. So this is the basic. So आम्ही WVS आहात, काम करतात, पण ते काम करूनही every year there is increase in this stray dogs. Ours is a tourism destination. किती तुम्ही आजपासून स्टडी केला regarding why even after having this WVS and animal protection कितले shelters हा आजपासून why there is rise in number of cases आणि स्टडी केलेल्या what are the steps you have taken to see what that these things don't go on and on being a tourist state आणि you know there is no antidote म्हळ्यार वॅक्सिनूच ना. फाल्यां रेबीज डॉगान म्हाका आनी तुका पासून घास मारलो जाल्यार वी कॅन डाय ऑफ दॅट. आणि आमच्या you know it's so प्रश्न विचार प्रश्न study कितें केला and what steps have you taken to see that this number of bites will not increase? बिकॉज सर ऑनरेबल MLA पयलीं सरपंच आसतना तिका खबर आहा की गव्हर्मेंटान गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम 2014 तेन्ना एक हें केल्लें की जे वॅक्सिनेशन दिवप स्टॅलायझेशन करप हे लोकल सेल्फ बॉडी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक हें केल्लें आनी तिणी तेन्ना परत सरपंच आसतना तिणी आपली पंचायत केल्ली. मोस्ट ऑफ द पंचायती जशें काम जावंक जाय तशें जायना, पूण आमी जास्तीत जास्त स्टॅलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत. ती ज्या शिवोले मतदारसंघान 2,989 2089 वॅक्सिनेशन केलां आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंट सेन्सस केला 2 महिने पयलीं ते 3,500 आहा. आणि तिसरो क्वेश्चन तिचो रेबीज म्हणटा तो गोवा रेबीज फ्री आसलेली, पूण जेन्ना नेबरींग स्टेट आसल्या कारणान 1-2 कुत्र्यांचे आमकां गावलां. तूं जें कितें सांगता तें आमकां लक्षात ना, पूण रेबीज गोवा फ्री रेबीज आहा. आणि जर खंय गावले जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट आनी रेबीज मिशन ते सगळ्याक सरावंडींग करून रोखडेच वॅक्सिनेशन करता. पूण हें जें आहा गव्हर्मेंट आपले परीन काम करीत आसा, पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो. आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचें आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातले. Speaker sir, the MOU korche, you cannot this request all the time. Make it compulsory. Make it compulsory for each panchayat. Aw sangit asta to sign the MOU. Even regarding the Goshala, any stray dog, make it compulsory. Request korun kitlo time आम्ही request करीत रावतले. Secondly, ते तुम्ही तुमचे WVS पंचायतीनी वयता तेन्ना सांगतात की बाबा या दिसांनी आम्ही हो वाडो नाल्यार हो गांव वॅक्सिनेट करपाक येतात, स्टेरिलायज करपाक येतात, तेन्ना अवेरनेस आसूंक जाय. ते वॉर्ड मेंबरांक सर्वे करता तेन्ना नाजाल्यार वाड्यांनी वयता तेन्ना वॉर्ड मेंबरांक घेवन वचत, तांकां खबर आसता खूंय ती सुणी आहा कित्याक there should be involvement of the panchayat, the ward members concerned. आणि another thing, आता आमच्या आसगांव WVS हा ते 3 talukas are given to them. 3 तालुका means the number of staff what they have are very less. 3 तालुका कोहे मॅनेज जातले. एक आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 50 वॉर्ड मेंबर आहात. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जाता म्हणल्यार 2-3 महिने वयतले. हाऊ दे विल कवर 3 talukas and their number of staff is very short, I mean small. So how you should give them extra staff. मागीर चुकतले
स्पीकर सर हांव MLAक सांगूंक सोदतां की जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्लीं आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून येस आणि- प्रश्नकाल हांगा सोंपता येस अरे बाबा ती गोशाळा गेल्यार तो सुण्याची जिरावर श्री विरेश बोरकर येस विरेश बोरकर Attention of the House is drawn to the growing difficulties faced by Goans in procuring traditional seasonal wildflowers such as Kangala, Matti, Kumfal, Gagri, Nagalkundo, as well as various fruits, vegetables, leaves and herbs topically used for religious and cultural practices, particularly those that are traditionally hung over Sri Ganesh idols during the Ganesh Chaturthi festival. These difficulties stem from large-scale deforestation, hill cutting, and the execution of mega developmental projects that have severely impacted local ecosystem. This unchecked environmental degradation is leading to a crisis wherein natural resources integral to Goan culture and biodiversity are disappearing. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, आता कितें जाला आमकां माटोळी लावपाची आसा पळय ती सामण मेळना आनी फुडें जसो सीएम म्हणटा माटोळी जी आसा ती आर्टिफिशियल लावची पडटली. Yes. सो हेजेर मातशें लक्ष धरचें कित्याक सगळे लोक कट करीत आसा. येस रोज सिल्वा Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of North Goa residents and tourism industry as the Tilari River flowing from Maharashtra that provides 73% of water supply to Goa, on which majority of the North Goa and especially the tourism belt of coastal North Goa depend upon, is under the threat due to large-scale blasting and crushes and construction of roads along the Tilari River that result in siltation and damage the dam and water holding capacity of the dam and river. The Goa government is requested to raise the matter with Maharashtra government to take action on such uncontrolled activities, as otherwise it will affect the citizen as well as the tourism industry. Speaker, sir, today I have photo dita. We are in coordination with the government of Maharashtra. We will do it. श्री कृष्ण सारकर श्री कृष्ण सारकर Sir, kind attention of this House is drawn to the critical issue affecting thousands of citizens residing in housing cooperative societies. Many of these societies have not been able to transfer the title of their land from the original developers. The lack of clear title is creating significant hardship for our constituents, preventing them from selling their flats or availing any necessary loan facilities. The current stamp duty and registration fees are high, making it unviable for the society to regularize their titles. This has created a deadlock, leaving them in a state of uncertainty. I would like to commend the Honorable CM for introducing a special amnesty scheme to address this very problem, but there remains a lack of clarity regarding the scheme's progress and current status. I urge the government to provide an update on the implementation of this scheme and take immediate steps to ensure that the citizens can regularize their property titles without any financial burden. Speaker sir, Honorable CMान ती एक amnesty scheme काढिल्ली आसा, पूण ताजेर अजून पर्यंत क्लॅरिटी अजून ना. आणि ठीक आहे सर आम्ही स्कीम काढल्या परत एकदा क्लॅरिटी दिवपाक ताजेर एक सर्क्युलर इश्यू करता जेणे करून क्लॅरिटी येतली. श्री यूरिया लेमोंग Speaker sir, fear and anxiety due to sudden retrenchment of around 84 workers by Cesar Resources Limited Vedanta on 26 July. In a suddenly summoned meeting with the union committee, the company officials declared the retrenchment. Steps the government has proposed. Honorable Chief Minister, they are from your constituency. Their matter was in the High Court. I think there was a stay on the earlier retrenchment order. 29 July was the hearing. They were retrenched on 26 July and the next hearing is on 14 August. The government is confident of mining to commence. A beginning has already, you have made that statement. I think retrench kita kela. He High Court achi jenna stay ahlali Speaker sir. And सगळे most of them are from your constituency. Because sir, I'm in touch with them आणि मॅनेजमेंट या दोघांकडे माझे उलोवप सुरू आसा ताजे तोडगो ना काडटा. एक आता कोटा आसतना पासून स्टे आसतना हे दादागीर कोताय वेदांता
आणि हे तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी श्रीजी तालुकर. मोस्टली फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी श्रीजी तालुकर. व्हडली मायनाचेर पासून 18 जाणां काडय तुमी हे चड कोते हे विधानता मातशें चॅक कर हे हायकोर्ट आसतो स्टे आसतो उडयता म्हणे कितें जी तारुलकर. Speaker, sir, fear and anxiety in the mind of employees of Goa Antibiotics and Pharmaceutical Limited, GAPL, 2A, due to non-payment of their salaries for the last 2.5 months. Company giving reasons for less orders received from non-payment of salary. With Chaturthi fast approaching, this delay has caused deep financial distress. The employees are demanding that their dues like EFPF, LIC Bank installments be cleared, salaries paid on time, and their charter of demands be addressed. I request the government to immediately intervene, coordinate with the center and provide relief to the affected employees. GAPL कडे 74% आणि गोवा गव्हर्मेंटाकडे 26%. माशी सॅलरी चौथी पहिली जाताले पळोवंक झिरो आवर मेन्शन असले तरी बी आम्ही पूर्णपणे HLL चे अंडर ते आम्ही पूर्णपणे प्रोक्युरमेंट जे आम्ही टेंडरान काडटले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्शनाच्या अनुसार आम्ही ते गोवा अँटीबायोटिक नोडल एजन्सी करून त्यांच्याकडे घेवपाचो आमचा प्रयत्न केले. सांगले कॅबिनेटान श्री विजय सरदेसाई. Speaker sir, Vishwit, fear and anxiety in the minds of people of Goa due to unchecked rise in pigeon populations in urban and residential areas, which now pose a serious public health hazard. ना हे पारवे जे आहा पळय महाराष्ट्रान एक कायदो हाडला कबूतर खाना म्हणटा ते 51 कबूतर खाना हाडली मुंबय ताणी बॅन केला आणि तुवें जे वचून येवं म्हणून सांगले पळय धंदो घालपाक या म्हणून एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी तांकां संवय आहा ही हे पारव्यांक जेवण दिवपाची आणि ते आतां आमच्या सिटीनी जाल्या आणि सिटीन जावन कितें जाता तें पळय सांगता हांव. स्पीकर सर तुमचो मंत्री बाबूश मोन्सेराताक खूब वर्सां पयलीं मुंबय वतना ताका एक जाल्लें अशेंच एअर कंडिशनान येवन तांचे लेईंग जातात म्हणजे थंय बसतात आणि ताचे खातीर एक दुयेंस जाता हायपर सेन्सिटिविटी न्युमोनायटीस म्हणून आणि क्रिप्टोकोकल मेनिंजायटीस म्हणून. आज मडगांवान जे जंय आतां म्हळ्यार पब्लीक स्पेसीस आसा चड करून बायलां बिलां हू आर हॅविंग हें कितें तें आजमा हांकां एक इशू जाल्लो आहा. महाराष्ट्रान हे जुलयच्यान बॅन केलां. सो नो मोर फिडींग ऑफ पिजन्स इज अलाउड. पिजन फिडर्स म्हणटे कबूतर खाना 51 बॉम्बे म्युनिसिपल कावन्सिलान बंद उडयलेले आहा. सो हांव मागतां की एक यू बॅन पब्लीक पिजन फिडींग. सेकंड क्रिएट एन अवेअरनेस कॅम्पेन. थर्ड एनफोर्स दॅट रेग्युलर क्लिनिंग ऑफ द एफेक्टेड एरियाज. आणि तिसरें मुखेलमंत्री जेन्ना इन्वायट बी कोणाक करता अशी कम्युनिटीकूच तेन्ना मातशें तकलेन ताका हें सांग की बाबा हें घेवन येवं नाकात म्हण तुमी हें दुयेंस आमकां गोंयकारांक नाका म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. स्पीकर सर हो म्हाजो सिरियस इशू हो सगळ्यांक लागूंक शकता आमकां कोणाकूय जावंक शकता. आनी एक स्पीकर सर फुडें ह्या सभाघरान हांव पयर भायर सरतालो भरपूर पारवे आहा. तूं देंवतना लेफ्टान पळय सगळे पारवे आहा ते येवन आमचे एसीन बसता आसतले आनी तूं जो एसीन सुशेगाद भितर आहा पळय तातूंतल्यान आमी दुयेंस घेतात. वी आर ब्रिदींग अन इन्फेक्शन. सो वी आर ऑल्सो इन ट्रबल. ते तुमी पारव्यांक बी कोण हांगा पोसले ते नकळो पूण हांगा भरपूर आहा भायर वतना दिश्टी पडटलें तुमकां. डॉक्टर चंगन शेट्टी नेक्स्ट. इट्स नॉट गुड न्ही. श्री निलेश काब्राल. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of hundreds of library staff working under the village panchayat and NGO managed libraries across Goa, including in my constituency of Kuchare. These employees have been serving the public with dedication through local library institutions that have remained crucial to promoting reading culture and community leading, especially in rural areas. The existing scheme, the Goa State Village Panchayat / NGO Library Financial Assistance Scheme 2018, which was itself a vision of the earlier financial aid framework notified by Government Gazette Extraordinary number 2, Series 1, number 46, dated 16 February 2004, has not kept in pace with the inflation and modern manpower standards. Presently, these library employees are not entitled to basic welfare benefits such as EPF, medical, job security, retirement benefits. The current remuneration is less
and lacks provision for annual increments, resulting in extreme financial difficulty and lack of motivation in sustaining these vital services. These welfare benefits are long overdue rights of employees who have served the public interest without access to fundamental employment protections. Libraries are grassroots temples of knowledge, and staff manning them must be treated with dignity and justice. In light of this issue, I urge the Honorable Minister for Art and Culture, that is Honorable CM, to clarify what steps are being taken to revise the said scheme comprehensively, safeguard the interests of library employees, and ensure smooth and professional functioning of village and NGO-run libraries across Goa. As library cess म्हणून government घेता आणि हे स्किमी बदल has to be done, keeping in terms of those conditions. इतले हांव एश्युरन्स मागता CM कडेन. स्पीकर सर, खरें म्हणजे आर्ट एंड कल्चरच्या अंडर NGO जे आसात, काल हांवें उलयता आसतना सांगला जवळपास 153 लायब्ररी चलयतात आणि NGOच्या मार्फत आमी चलयतात त्यो. आमी NGO ग्रँट दिता आणि NGO जे आहा पळय न्ही, लायब्ररीयन आणि लायब्ररी अटेंडंट हे दवरतात, बट तांची सॅलरी इन्क्रीज जावपाक जाय. निलेश म्हणटा ते बरोबर आसा. सॅलरी इन्क्रिमेंट करप हे गरजेचें आसा. आमी स्कीम रिवायज करता आणि तितून तो कंपोनंट घालता. लायब्ररी सेस घेता आमी. बाकी बाब लायब्ररी तूं फाल्यां मातशें सांग सर. Honourable Speaker, fear and concern of law and order situation happening on recurring basis at Sri Dev Vital, Devastan and Alorna Perne, which temple has been in existence prior to the liberation of Goa and recognized even by the Portuguese government by its bylaws approved by the then Governor General on 17 May 1934, after detaching it from Sri Devi Santet, which confirms its prior existence, which is now being blocked by private individuals as to its access and also usage of surrounding land and toilets, thus inconvenience a large number of devotees and others who come to worship at the temple, as also cutting of water pipeline supply and erection of barbed wire fencing without any permissions, the steps the government intends to take in this regard. I assure the honourable member that I will seek a report from the Mamlatdar and the collector. Only one thing I want to tell, Honourable Chief Minister, I think is already aware of the situation. The temple is more than 200 years. Excess block जाल्या मागीर थंय सिरगांवचे तेशकोन problem जातलो. Toilet फातोर गायले, existing toilets. This should not be done, at least in the temple I would request. टॉयलेट एक्सेस जो त्यांचो आहा पळय न्ही, तेचो प्रॉब्लेम जाला कितें स्पीकर सर, दुसरे वाटेंतल्यान तेंची वाट आनी हे क्लियर आहा, बट एक दुसऱ्याने आपली प्रॉपर्टी म्हणून, बट त्यांचो ट्रेडिशनल एक्सेस वेगळो आशिल्लो, बट तरी सुद्दां हांव वे आउट काडटा. म्हाका खबर आहा प्रॉब्लेम इशू खबर आहा म्हाका. हांव वे आउट काडटा आनी ताका एक्सेस दिवपाक लायता. काय मेळ्ळोलें तें श्री शंकर बामणकर. अंतरनाथ. Speaker sir, the market complex was built some years back by GSIDC to shift the fishermen selling fish on the road and other shop, but no action has been taken by the government to inaugurate the market complex. It is a very bad shape with all the doors, windows, steel item extra missing. There is a traffic jam at the Villa Junction because of fish is sold on the road, and some temporary shop are also causing traffic issue. Requested the government to kindly repair the market complex. Speaker sir, आमचो जो मार्केट आसा ज्वारीनगर हो कितली वर्सां तसोच आसा. हांव मागता बॅड कंडिशनान आसा, जातातले बेगीन सर आमचो रिपेर करून दिवचो म्हणून. स्पीकर सर, रिपेर करून हे करपाक लायता. रिपेर करता. ओके सर. श्री प्रवीण शेठ. शंकर बामणकर. एक मिनिट. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern of massive illegal construction alleged carried by one Surendra Kumar Gosla in highly ecological sensitive area containing paddy fields and salt palm in survey number 158/0 and 159/0 and Sankwadi in Arpora village of Bardesh Taluka. The illegal construction are done by large scale backfilling of the water body for the purpose of commercial activities without any permission or approval from any concerned authority, showing scant respect for the law. In spite of the demolition notice issued by the village panchayat in April 2024, the authority failed to act. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, even the present matter asa te amche additional director of panchayati kade asa sir. Yes. आणि डेमोलिशन नोटीस village पंचायतीन दिलेली आसा. Notice by CGZMN दिलेली आसा. Report by मामलेदार BDO आणि TCP, but आयज पर्यंत तेजेर एक्शन जायना.
हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून Yes. हे फूल डॉक्युमेंट माझे कडेन आसा सर हांव तुमचे कडेन दिता हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा श्री प्रवीण शेट Fear and anxiety in the minds of people traveling from Mayam Bichalim across Allana Mapsa over the folding bridge between Paira and Allana over the creek. The government in 2007 constructed folding bridge over a creek between Paira and Allana for convenience of commuters as well as to pass the barges carrying iron ore from Sirigao mining to Murmagaon. Due to folding bridge, this bridge would be utilized both way for commuters as well as the barges to move and from without any obstacle. Since barges have stopped operating due to mining problem, this folding bridge is continuously remain unfolded and used by commuters with heavy vehicles, and therefore there is no any maintenance carried out by PWD roads section for years together, and therefore feasibility of this bridge cannot be ascertained, and considering that commuters heavy vehicles use this bridge continuously, and therefore due to unpredictable of this folding bridge at Poira, there is fear and anxiety in the minds of people that this bridge may collapse, thereby give rise to serious mishap to public, or public will be hampered from travelling by this route and the bridge. In the view of above, whether the government will take immediate action to check the feasibility of this folding bridge as a precautionary measure to avoid future mishap. येस चेक करपाक लायता वचून. शिवाजी दिव्या राणे Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people due to the dangerous and unusable condition of KTCL bus stand at Honda, which is in a crucial transport hub for business and commuters in Paria constituency. Due to lack of maintenance and repairs by GSIDC and Director of Transport till date, Honda bus stand has developed serious problems. The shop owners and commuters who are facing a lot of inconvenience and loss of business have been complaining that the KTCL bus stand is in a dilapidated condition, is urgent need of maintenance and major repairs. Accumulation of water causing seepage of water inside the shop premises and electrical fixtures. Parts of the ceiling are collapsing. Some parts are even getting electric shocks. मागता माननीय मंत्र्याकडेन की जाता तितले बेगीन तुम्ही मातशें लक्ष घालात आणि कितें तरी पयलीं तरी इफ यू आर नॉट रेनोवेटिंग इट फुल्ली एटलीस्ट हे तर इमर्जन्सी हे मातशे मेजर रिपेर्स आसा हे मातशे तरी करात की हे लोकांक जे कोणाची शॉप्स आसा भितर ते तरी मातशे तांकां तरी मातशे बेनिफिट जातलो. येस श्री वेंकटेश Sir, 29th of July 2024, and 0 hour गेले परत घेता. Idea of taking 0 hour is to bring it to our attention. की भाणाल्या कितें जाता हिंग AC रावन सगळ्यांक कळपा आनी तें जावपा. Speaker sir, the pending road at Wadi leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka. I want to bring to the attention of this house to the plight of the locals, employees as well as tourists who travel via the pending roads at Wadi next to the SAG ground leading towards Taj Exotica Benaulim and the road from Club Mahindra to Kombia Peda Varka, which is not being done for several years, and tourists as well as locals and employees who are passing or who are going to the hotels and working over there use this road on daily basis. It's such a bad impression on all of us as well as accident hazard area for riding on these kacha roads. Let's resolve these matters because heje note move kello gelte party पूण अजून जायना मातशें उलोवपा जाय. येस पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन श्री वेंजी वेकर्स कार्लोस फेरेरा क्रूज सिल्वा एटन डिकोस्टा यूरिया रेमो पोजिशन येस वाचपाचें न्ही. स्टँड बाय विथ रिगार्ड्स टू पोस्टपोन कॉलिंग अटेंशन. वाचला मरे तू ताका स्टेटमेंट कर सीएसआर. हय वाचला ते तू ऑलरेडी स्टेटमेंट कर आनी सोपय जालें. येस आनी स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्याच कॉलिंग अटेंशनाचेर ताजे डिमांडाच्या वेळार डिटेलान डिस्कशन जाला. सो लेट हिम मेक द स्टेटमेंट परत हे जर सगळें करीत आज परत आसा 12 जातली. हांव फक्त एकच खातीर सांगता कारण तेणी स्टेटमेंट करचो आनी लेट यू पीपल कॅन टेक इट टू द कॉन्फिडन्स. कितें स्टेटमेंट करचो तो करता तो आयक स्टेटमेंट तू आनी हे कर मरे. Speaker sir, statement
हे ऑलरेडी डिमांड टायमा मान्य मुखेलमंत्र्यान सांगला तशें डिस्कस केला आनी हांवें कितें सांगलां व्हेरी क्लियरली स्पश्टपणे कितें सांगलां हो इश्यू असो आसा आख्खे सगळ्यांक लागू जाता तेणी रेज केला हे सायडीन आहा आमी रेज केला आमी सगळे बसून एक आमी कितें ते निर्णय घेतले तरी आसतना गिवींग रिस्पेक्ट टू द कॉलिंग अटेन्शन मोशन एक व्यवस्थितपणे एक आनीकूय समजणी येवचे म्हणून आमी रिप्लाय दिला आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस आय डी नॉट रीड इट अँड वेस्ट द टायम ऑफ द हाऊस एनादर 10 मिनटं वयतल्यो when I am present when I am on my legs बाबा सोय मातशें तुगे मोड ती हांव कितें म्हणटा जेन्ना इतलें स्पश्टीकरण जाता आनी फुडारा आमी डिसायड करपाचें आसा हो इश्यू सगळ्यांक लागू जाता गोंयची काळजी टॅक्सीकारांची काळजी ऑल स्टेक होल्डरांची काळजी आमकांय आसा सरकाराकूय आसा आनी तेन्ना आमी सगळे बसून ते ठरयतले ही रिप्लाय दिला ती हांव वाचपाक सुद्दां गरज ना कित्याक इट इज बींग प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस यू कॅन गो थ्रू इट दीज आर इनपुट्स वेन यू वील सीट व्हेरी इम्पॉर्टंट इनपुट्स इतले हांव समजता स्पीकर सर स्पीकर आमचे रिप्लायाचे जे मेळ्ळे ते सारकें ना वी आर नॉट हॅपी विथ दिस रिप्लाय वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम यू हेचे बरयले ते हांव वाचपाक वी आर नॉट सॅटिस्फायड वी वॉन्ट अ क्लियर स्टेटमेंट टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप जो तुवें आटमुडलो तो तूं हेच्या मुखार हाडपाना तो तुवें स्क्रॅप केला हो एक लायन तूं सांग आमकां मुखार चर्चा आनी सगळी करूया गिव अस अ क्लियर स्टेटमेंट दॅट द टॅक्सी एग्रिगेटर ऍप इज स्क्रॅप हे तूं आत उतर दी हिंगा हेच्या फाटल्यान कितें उलोवपा जाय तें उलया आमी स्पीकर सर परत तो सोमना पब्लीक डोमेन वॉट वॉज देअर इन पब्लीक डोमेन जे पब्लिकाक फुडें घातलेले तो फक्त ड्राफ्ट आशिल्लो अजून पसून आमी नोटिफाय करूं ना की हो आमचो एग्रिगेटर म्हूण हो ही पॉलिसी म्हूण पॉलिसी हाडपा खातीर जेन्ना सगळे बसतले आता स्क्रॅप आणि नॉन स्क्रॅप काळजी आसा आमकां काळजी ना टॅक्सी ड्रायव्हरांचे हॅपीनेस इंडेक्स जे ना ते हॅपीनेस इंडेक्स सगळ्यांक गेलो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा जाय जाल्यार तुवें आज स्टेटमेंट क्लियर करूं जायो सगळ्यांक सुसेग आसपाक हॅपीनेस इंडेक्स टॅक्सी ड्रायव्हरांक future of tourism and how we'll go about is at stake. I have a certain strong view. I'm not telling Venzi Vivekas to agree to my view. I'm saying all of us will sit together. That's how the Honorable Chief Minister will call a meeting, take everybody in confidence. Gallery playing to the gallery. Meeting स्वतारखे जावपा आहली आज जावपा आहली लास्ट टाइम वॉट वॉज सेड ऑन द 6th आपयतले म्हणून खास करून टॅक्सी भावपड आहे तांकां आपयतले आता प्रश्न हा ही इज जस्टिफायिंग इट इज हिज व्यू ही इज जस्टिफायिंग व्हाय दिस draft to a taxi aggregator was bought the guidelines so he's still in favor of it see you have to make I don't want this a very important honorable leader of opposition you have a view now let these are very important views the very important inputs for when you will be sitting and deciding no then how can you place the agree when we are not nobody is telling you to agree it is just not मुख्यमंत्री ऐकून जो डिस्कशन झालं ड्युरिंग द डिमांड्स की स्वतारखे सगळे MLA कोस्टल बेल्टाचे आणि सगळे अफेक्टेड पार्टीज अँड टॅक्सी दे वुड सिट नाव सगळे MLA आय म्हण सगळे MLA म्हण रे सगळे MLA हय आता प्रश्न असो आहा की ते he is justifying this aggregator app. We want that notification to be scrapped. That is a demand. Then they will come to scrap. It is a input. I said it is a input. You are not allowing us to speak on your input. Please read it properly. Speaker said, you take back this input. We do not want this input. Do not place it on the floor of the house. परत घे. परत घे. And that means you have not given input. We are not accepting this input. परत घे. No, we do not want this input. आमगे इनपुट तुझे सर्व इनपुट बाजार चालला तो उलयता तूं उलयता ते सीएम उबरावन आसा स्पीकर सर ह्या हावजाची सँटिटी जी आहा पळय न्ही ती दवरपाक पयलीं मातशी वेंजीक सांगपाक लाय वेंजी वूड सूट टू फायर ब्रँड कसो उलयत रावूं नाका थोडे एक मिनीट म्हाजें आयक टू द स्पीकर सर
काही हावजाचे रुल्स आसा ते मातशे फॉलो करपाक जाय. कॉलिंग एटेन्शन हावजांक आयले त्या कॉलिंग एटेन्शनाक आन्सर करप हे मिनिस्टराचें काम आसा. नो डावट तांणी आमी म्हणटा तशें इट इज इन पब्लीक डोमेन. इट इज ओन्ली तेणी एग्रिगेटर गायडलायन घातले. इट इज नॉट नोटिफायड. इट इज नॉट अ कंपल्शन. खंयसरूच You are speaking green. You speak black and white. The notification. Follow the rules, man. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, खंयसरूच तेणी जी एग्रिगेटराची गायडलायन काढल्या आमी ती फॉलो करता किंवा ती कागदाचेरूय बी नोटिफाय करता म्हणूंक ना. हांव तुमकां परत एकदां सांगता आनी ह्या हावजान रावन सांगता. आमी जी काढल्या ती जस्ट फॉर द गायडलायन आशिल्ली. त्या गायडलायनाच्या बेसिसाचेर तेणी आपलो उत्तर दिला. मिनिस्टरान आपलो उत्तर दिला. जशें हावजान तांणी सांगलां की जितक्या जाणांक टॅक्सी इश्यूज लागता तितक्याय लोकांक आफोवन तितक्या आमदारांक आनी टॅक्सी एसोसिएशन जे आसा त्या सगळ्या जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांतूच ह्या हेजेर डिसिजन घेता. तोपर्यंत आमी डिसिजन घेयना. काय ना मुखार ये. तोपर्यंत डिसिजन आमी घेयना. हांव परत सांगता, जेन्ना आमी घेयना म्हणून ह्या हावजान रावन सांगता तेन्ना आमी घेवंक शकना. आमी हावजान रावन हे फटींग उलोवपाक शकना. म्हणून हांव सांगता की जितके जाण लागता तितक्याय जाणांक आपयता आनी ताज्या उपरांतूच ना डिसिजन सो हे तेगेलो जे पण एक्सप्लेनेशन हा हे आमकां मान्य ना. इट इज हिज व्यू. आय रिस्पेक्ट यू. यू कॅन से आमकां मान्य ना पण सोंपलो. मान्य ना आणि आमगेलो व्यू की हे नोटिफिकेशन अरे डोंट बनव. रफली 20 ते 25 तारखेच्या मदीं घेता. 20 ते 25 स्पीकर सर, आमदार विरेश बोरकाराक सांगात की डिमांडाच्या वेळारय तुम्ही तेच उलयल्या. ऐक एलओपी ताका सांग. 20 ते 25 डेट 20 ते 25. अरे वेश 20 ते 25 मुख्यमंत्री वी आर ऑल अफेक्टेड पीपल. आम्ही 20 ते 25. येस. विरेश बाब 20 ते 25 तारखेर सांगले आम्ही सगळे बसया आणि सोल्युशन हाडया न्हू तेजेर. येस. आणि कॉलिंग सोल्युशन कळ्ळें येतलें. तिगात सोल्युशन तिगा येतलें. प्रत्येक गजालीचेर उलोवपाक जाय तशें ना रे. जाले नेक्स्ट कॉल अटेन्शन शंकर बामणकर. विरेश बाब 20 ते 25 तारखेर शंकर बामणकर. आमकां इश्यू सेम सारखे वाच. सेम आमचो इश्यू सेम. शंकर बामणकर सारखे वाच. अरे ते पॉइंट घालो गांधी. ते शंकर बामणकर पॉइंट कित्याक घालून दिना तो पॉइंट गांधी. सांगा बरं सेवन सगळं बसपाचे ठरले रे. सांग मरे. चालू झाले हे उबर कसं चालू झाले. विकास साहेब तुका परत एकदा सांगता, उबर चालू जावंक ना. ना चालू झाले. कंप्लेन ही कंप्लेन हांव टेबल करता. सर उबर हांगा गोंयांत चालू जावंक ना. साऊथ गोवा ज्यांनी कंप्लेन केला पुलीस स्टेशनार हांव तुका ऍप दाखयता. हांव ऑलरेडी यूज करपाक लागले. ऑलरेडी यूज करपाक लागले. मिनिस्टर आतां सांगता की आधी चालू सांगता गायडलायन्स हो पळय हांव टेबल करता. ना हांव तुका ऍप दाखयता स्पीकर सर. ऍपाचेर येयला सगळे. मोबायलाचेर दाखयता सगळे. लोक बुक करून वचपाक लागले एअरपोर्टाचेर. शंकर बामणकर की सांगता स्पीकर सर. मिस्टर शंकर बामणकर सर मिस गायडलायन ह्या सभागृहांत जेन्ना आमी आसा क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. हे रॉंग स्पीकर सर. येस. आमकां क्लॅरिफिकेशन सारकें मेळना. येस. Also motorcycle pilots, because your 2025 central guidelines. We'll discuss both. Yes. We'll discuss And this is currently a draft guideline. Yes. That's what. Yes. ड्राफ्ट म्हणटा मरे तुम्ही चालू करता. ना. उबर चालू झाले. गोंयांत चालू झाले. श्री शंकर बामणकर. It can't be enforced. Attention of the House is drawn to the urgent matter concerning severe livelihood disruption among gold transporter at Murmugao Port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to outsiders at Murmugao Port. Transporter business support many livelihood, including driver, cleaner, puncture shop owners and mechanics. If this continues, Goa business will collapse. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, Murmugao Port Authority is governed by the
एक सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढेल. Speaker sir, the Marmugao Port Authority governed by the Major Port Authority Act 2021. The state government has no direct jurisdiction on the internal functioning of the Marmugao Port Authority. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Marmugao Port of Authority. Speaker sir, तांच्यांनी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यांनी विशय जो मांडला तांच्यांनी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वत न्हू हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी जाता तितको बेगीन तेजो हो इशू रेज करून सोंपयता इशू. स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी न्हू म्हाका स्पीकर सर जो म्हाका इज कॉलिंग अटेंशनाक रिप्लाय दिल्लो आसा हांव खरेंच आय एम सॅटिस्फायड विथ द रिपोर्ट एंड इट इज ट्रू जे एज पर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कित्याक इट इज गवर्न बाय मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट 2021 बरोबर आसा स्पीकर सर बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक आयज ही परिस्थिती आमच्या मोर्मुगांव पोर्टान कित्याक लागून येयल्या कित्याक थंयसरलो जो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जाल्लो आसा आनी हो प्रायवेटायज जाल्लेल्या कारणान हो जो डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आसा तेणेन थंयसर ही सगळी जी ट्रान्सपोर्ट पयलीं बऱ्या भशेन चलतालो थंयसर सगळो प्रॉब्लम क्रिएट केलेलो आसा. आतां मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर जो डेल्टा म्हणून जो बर्थ थंयसर प्रायवेटायजेशन ताका दिल्लेलें आसा थंयसर तेणें कितें केलें आसा आमचे गोंयकारांचे ट्रक चलताले भितर हांव तुका भायलें उलयना भितर पोर्टान भितर शॉर्ट ट्रिपीक लागून ट्रक चलताले आनी सगळे आमचे गोंयकार तेंचे एसोसिएशन आसा ते एसोसिएशनाचे ट्रक चलताले आनी ते खरें 6 टायराचे ट्रक ते फक्त 10 टन कॅपॅसिटी तेंची थंयसर अशे ट्रक चलताले. आतां कितें केलां डेल्टान थंयसर भायले ट्रक हाडला तामिळनाडूचे हांव तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता पळय ट्रकाचो पळय तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन हे सगळे ट्रक आसा ते तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन आसा आनी तामिळनाडूचे 12 टायराचे ट्रक हाडलेले आसा म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटी 30 टनाची जे आमचे 1000 टन कंप्लीट करपाक लागून 100 ट्रक लागताले गोंयकारांचे वा 30 ट्रकान आपले काम कंप्लीट करता आनी गोंयकारांक ते बिझनस मेळना आनी थंयसर कितें जाल्लेलें आसा स्पीकर सर म्हाका मातसो हेचेर उलोवंक जाय कित्याक आतां तेंचें रजिस्ट्रेशन जें आसा तामिळनाडूचें तें आतां गोंयचें रजिस्ट्रेशन जाल्लेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केलेलो कित्याक भायल्यो गाडयो येवन तुमी कशें रजिस्ट्रेशन करपाक दिता आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तो म्हणटा ईज ऑफ बिझनसाचेर आमी तांकां तो बिझनस करपाक दिवंक जाय दर ईज ऑफ बिझनसाचेर आमचे गोंयकारांचे लोकांचे पोटाचेर हाड येतले आनी जर आमकां भायल्या लोकांक जर तुमी बिझनस हाडून दितले जाल्यार हें म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेच प्रमाणे फाटल्या दिसांनी हेच डेल्टान आमचे थंयसर एकटो मनीस मोर्मुगांवचो मनीस एक्सपायर जालो तेचेर कंप्लेन फायल केलेली मोर्मुगांव पुलीस बूक शमील मोजम मागीर इनासा उलेकर आनी मोहम्मद खान हे सगळे कर्नाटकाचे यूपीचे कोण कित्याक लागून बूक केले कित्याक तेंच्यांनी फॉर्ज केलेलो व्हेकल रजिस्ट्रेशन फॉर फोकलिफ्ट म्हळ्यार भितर मशिनरी चलता पळय तेंचेरूय जे रजिस्ट्रेशन आसा ते भायले एक रजिस्ट्रेशन करता आनी डुप्लिकेट गाडयो हाडटा आनी भितर व्हरता एमपीएन. आतां एमपीएन म्हणटा हायली सेक्युरेटेड एरिया थंयसर सीआयएसएफाचे लोक आसता सगळे आसता तरी पासून ही कंपनी डेल्टा आसा ती फॉर्ज करता आनी हेंचेर जो पळय हो तेजो हे आसा स्टेटमेंट आसा आनी मागीर एफआयआर तेंचेर फायल जाली एफआयआर फायल जाल्या उपरांत अजून पर्यंत कसलेच एक्शन जाली ना. ही एफआयआर फायल जाल्लेली आसा इन द डेट आसा ती 7 एप्रील 2025 या सगळ्या लोकांचेर एफआयआर फायल जाल्लेली आसा. अजून पर्यंत जे मनशान जी डुप्लिकेट नंबर प्लेट लावन ते मशिनरी भितर येयलेले आसा तेंचेर अजून जावना आनी आमच्या गोंयकारांच्या पोटाचेर आड येता तेज्या लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टराकडे कित्याक खरो तो एक सेन्सिटीव इश्यू आसा आनी जे आतां ह्यो गाडयो भितर चलता पोर्टान तेंचो आतां प्लॅन आसा जुवारी एग्रो केमिकल जे थंयसर युरिया आनी पोटॅश आमचे लोकल लोक चलयता थंयसरूय आतां ह्यो डेल्टाच्यो गाडयो आतां आमच्या पोर्टानसून जुवारी आनी बिल्ला थंयसर व्हरपाचो हेंचो प्लॅन जालो आसता. हांव मागता ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकडे हे जावपाक दिवचे न्हू म्हणून आनी त्याच प्रमाणे स्पीकर सर मानादीक मेंबराक हांवें जेन्ना सांगलां हांवें इंटरव्यून करता म्हणून ओके म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो कारण सीओपी मिनिस्टर आनी एमपी ह्या दोगांय कडेन डिस्कस करून कारण इशू इट इज नॉट ओनली विथ डेट इट इज इशू विथ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आसा हांव एकदां इंटरव्यून करता आनी इशू रिजॉल्व करता.
तो मातशें प्लीज सर Yes. तो लास्ट टाइमचो इश्यू तुमकां खबर आसा वुडन चिप्साचो कितें जालो तो Mangalore and Jaigarh, port regulations are mandating local preference in transport. हे सेम आसा MPA लागता पूण थंय तांणी लोकल रेग्युलेशन्स अशी घाल्या की लोकल ट्रान्सपोर्टर आसूंक जाय आनी स्पीकर सर ही जी मोनोपोली जाल्या पळय ना आतां कितें जालां MPA 10 ट्रान्सपोर्टर आहा हांवूय थंय गेल्लो तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की एक व्यंकटेश्वरा ट्रान्सपोर्ट म्हणून आहा गुलबर्गाचो तो 90% ट्रान्सपोर्ट ताणें कॉर्नर केल्लो आहा आनी व्हडल्यो ह्यो हाडून आनी हे जे तुमी लीव एंड लायसन्स केला पळय तातूंत सगळे गोंयकार सगळे ट्रान्सपोर्टेशनान आशिल्ले गोंयकार फ्रॉम पेडणे सादी रेंव हाडपी सगळे कवर जातले ते तुमी बंद करा समथींग यू हॅव टू डू स्पीकर सर नाजाल्यार आमचो स्थानीक ट्रान्सपोर्टेशन करपी मनीस मेलो हे लीव एंड लायसन्स ते तुमी अलाव केला पळय रजिस्टर करपाक ताजेर हांव मागता की विचार जावचो मुखेलमंत्र्यान मातशें हाजेर विचार करचे स्पीकर सर Because not only that, आमी पयलीं झगडटाले तेंकडे कितें म्हणून आमगे ट्रक जे जेन्ना तेंगे आशिल्ले तेन्ना वी वीश टू फायट विथ देम आमगे सालसेती तूं ट्रक घाले म्हण ते घान आहले इन स्पायट ऑफ दॅट वी वील सपोर्ट देम बिकॉज वाय अल्टिमेटली आमी ते सगळे गोंयकार वी वील सपोर्ट देम हांव कित्याक रेस करता बिकॉज आमी सदांच इवन सगळे ट्रान्सपोर्टेशन चलता गोंयांत थिंग कितें करता लोक स्थानीक लोक आतां म्हणटा आपणागले गाडी चलपा जाय दुसरी चलपा जायनाय बट दुसरी गाडयो आमगेल्या वाठारांतले वयतात आमगेल्या हितूंतले वयतात बट इरिस्पेक्टीव मेकॅनिझम करता तोय थिंग इनकॉर्पोरेट कर गिव एवरीबडी अ चान्स इन दॅट थिंग डू इट तें जावपाकूच जाय कित्याक ते भायले ट्रक येवन हिंग आमगे बिझनेस व्हरप हें सारकें न्ही सो म्हजे रिक्वेस्ट आहा स्पीकर सर इश्यू अशें आहा की आमी पयर एक कॉलिंग अटेंशन प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन डिस्कस केलें हाव mining has started, outside companies are coming and Goans are thrown out. खास करून तो एकलो शैतान के कायतान म्हणलो वेदांता मायन चलयता आज जे 84 workers have been retrenched when there is a court case pending and this issue today is because the MPA is become a state within the state of Goa. We can see Daji Bab several statements or Sankar they have made ki भितर एक गेट घातल्या आणि कितले भिरांत म्हणजे व्हॉट इज दिस इमर्जन्सी एंड दे आर इन द स्टेट ऑफ गोवा तुमगेले इंजिन आहा आणि इतली दादागीर पडकोताय व्हॉट इज वाय आर दे डुईंग इट देर मस्ट बी अ रिजन फॉर देम ऑल्सो टू डू दिस वॉज नॉट हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा बिफोर सो व्हॉट इज द रिजन वाय जे गोंयकाराक खास करून आमी जेन्ना संविधान बचाव अभियान मुर्मुगांव गेल्ले त्या वेळार लोकांलो हे प्रश्न की लोकल लोकांक थिंगा टेररायज केले नुस्तेकारांक त्रास जाता कोळसो हावप आमी कोळसो आनी सगळे हावप आमी आनी तेंक जाय ती दादागीर कोताय हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री क्लियर कट अश्युरन्स दिवपाक जाय की कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो बिकॉज आज इतले सगळे इन्स्टिट्यूट येताय NIT येयली मायनींग पॉलिसी जे गोंयकाराक कितको तूं प्रोटेक्ट करतलो डू यू आर सेइंग योर आन्सर सेज यू डोंट हॅव एनी अथॉरिटी सो दिस इज अ स्टेट विदिन द स्टेट how will you protect and why are they doing this dadagiri you must know the reason consistently this is happening why can't people enter block kotay access traditional ye block kotay and what is the government doing there must be some reason स्पीकर सर हांवें मानादीक आमदाराक उत्तर दिता आसतना सांगलां की आय मीन टच विथ द सेंट्रल मिनिस्टर म्हणजे थोड्या दिसाच्या भितर हो इश्यू रिजॉल्व करता म्हटलां आणि हांव वे आउट काडटा आणि आमचे स्थानीक ट्रक किंवा बाकी स्थानिकांचो विशय हो MPA रिलेटेड जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन हो विशय सोडयता Carlos Pereira. Honorable Speaker, I want to call the attention of the House as regards congestion and parking issues at Mapsa courts, Additional District Court, above Bagyadar, and Mapsa's civil and criminal courts and inconvenience caused to lawyers, litigants and witnesses, making it difficult to attend courts. The steps the government intends to take in this regard. Yes. स्पीकर सर आन्सर फाल्यां करता Palya. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता आमी आतां आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीत घेवया दिल्ले माननीय मुख्यमंत्री मागणी क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 46, 50, 50, 63, 73, 75, 80, 81, 83, 84, 88 सभागृह माननीय मुख्यमंत्री
On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move that the demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 88 on the table of thumbs. येस दिल्ल्या वेळेप्रमाणे 10A, B, C, D, E, F संबंधित मागण्यांच्या सर्वश्री आमदार श्री युरी अरेमा, विरोधी पक्षनेते फुडारी वीरेश बोरकर, बेंझी वेगस, एल्टन डिकोस्टा, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरांडे आपले कपास मांचो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ते रुल्सान एकदा अमेंड करून घेवया. एका पक्षाच्यो एकूच लिस्ट आसपाक जाय. हांव पळयतालो की आयज ते व्हडले इतले वाढला स्पीकर सर वाडोवना इतले दुयेंस वाढला रूल कित्याक एक मिनिट रूल कित्याक खबर ना रूल ना तो पक्षान घालप ना दाखय म्हाका अरे पक्षामध्ये युती युती हा प्रत्येक अरे आतापर्यंत तू मुद्दाम काढून पळय प्रत्येक फक्त आपल्या पार्टीच्यो रूल ना चार कडे करा मरे सांग मग रूल नंबर सांग रूल त्या रूलचा अमेंड करपाक जाय सांग म्हाका अशें जायना जाणा श्री इतले दुयेंस वाढला मग आमचे कोटे इतले इश्यू आहे Because I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 10. श्री विजय सर बेंझी वेगस. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10B. विजय सरदेसाई. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10E. श्री कार्लोस फेरा. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10F. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10D. वीरेश बोरकर. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10A. Yes, एल्टन डिकोस्टा. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 10C. येस कोर्ट स्टार्ट करता. आज बेगनी हमारे रे आज 12 करपाची 12 हां किती म्हणटा रे हय तुमचे चड उलयताय तुमगे चड उलयताय आताच बटन दाबपाला स्पीकर सर येस आताच दाबपाला कोण ना नाही सगळ्यांनी आपले आपले बटन दाबून प्रयत्न लॉक मार सगळे संपताय येस कोण आता ताका येऊन मार म्हणून सांगा पाहिजे परत आताच मार बटन येस मार आताच येस सगळ्यांनी आपले आपले बटन प्रेस करा. मागीर आणि Doguzan, only two, Mr. Yes. and Mrs. Lobo, only they have put. Yes. No one else has put button. आणि कोणी दवरू नका मागे स्टार्ट करूया. संकल्प सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करतो. आताच झाले का लॉक करा आणि दवरू नका Lock karo answer. Meeting सारखी fix कर. This Sopoya, then every time we are talking. Next year.